जमिल्ले सगळ्यांक नमस्कार। भौमानिस्त अनंत सर अग्नी हांच्या आत्मसोध या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक उपस्थित सगळ्या मानिस्तां मुखार नमळाईन नतमस्तक जाता आणि तुमकां मना काळजांतल्यान येवकारता। बरोवपी आनी वाचपी हांचें एक वेगळेंच नातें आसता। आयज या सोबीत अशा सुवाळ्याक उपस्थितां मदीं खूबशे लेखक म्हळ्यार बरोवपी आसात, पूण ताचे परस चड वाचपी आसात। बरोवपी आनी वाचपी हे साहित्याच्या संवसारांतल्यो थांबनासतना व्हांवपी अश्यो न्हंयो आनी आमच्या संस्कृतायेंत एका न्हंये परस जावपी संगमाक चड पवित्र मानतात। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत रवींद्रबाब केळेकार म्हणटात, बरोवप्यांची यमुना वाचप्यांचे गंगेक येवन मेळटा आनी तातूंत परत समेस्तांच्या काळजांत व्हांवपी कोंकणीच्या मोगाची सरस्वती येवन मेळटा तेन्ना त्या त्रिवेणी संगमात न्हाण घेतल्या बगर जीव धादोशी जायना। देखूनच बरोवपी आनी वाचपी हांचे मदीं एक खाशेलें नातें आसूंकच जाय। हें त्रिवेणी संगम आयज आमी ह्या सभाघरांत अणभवतात। भौमानिस्त अनंत सुरेश अग्नी म्हळ्यार तुमचे आमचे सगळ्यांच्या मोगाचे भाई हांच्या आत्मसोध ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्याक आमी जमल्यांत, येवकारपाक रावल्यात। भाईचे विद्यार्थी आनी शिक्षक मेळून खासा तयार केल्ल्या एका सांगीतीक आविश्कारान संगीत सगळ्यांकच थाकाय दिता, प्रसन्न करता। ही सांज संगीतमय करून तिका संगीताचो साज चडोवपाक तयार रावला रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचो पंगड खासा आपल्या सरां खातीर। तर आस्वाद घेवया या मेजवानीचो तुमचे खातीर संगीत मेडली।
भाईच्या मोगान गोंयच्या कांय फाकीवंत अशा गितांचेर लोकसंगीताचो साज चडयल्लो आनी भारतीय तशेंच पाश्चात्य दोनी संगीताक एकठांय करून हो गाज जो ताणें आतां हांगा गाजयलो ताचे खातीर आमी तांचे उपकारी. आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरे म्हूण लाभल्यात भौमानिस्त प्राचार्य माधव कामत सर, भौमानिस्त प्राचार्य भास्कर नायक सर जे मुखेल सोयरे मानाचे सोयरे म्हूण आसात, आनी भौमानिस्त प्राचार्य डॉक्टर नारायण देसाई सर मानाचे सोयरे म्हूण उपस्थित आसात. हांव मागतां बाब अनीश अग्नी हाजे लागीं तांणी भोव मानान वेदिके मेरेन तांकां सांगत दिवचो. आत्मसोद. आत्मसोदाच्या प्रवासान आत्मभान आसप भोव गरजेचें. म्हाका कितें जाय, म्हाका कितें करपाचें आसा, कितें साध्य करपाचें आसा, हांव खंय चुकतां, म्हजी मर्यादा खंयची, स्वताचें आत्मपरिक्षण करत करत स्वताचोच सोद घेवप म्हळ्यारच आत्मसोद. भाई हें करता करता भोंवतणच्या समाजाकूय जागृत करपाचो वावर करता. अनीश भाईचो पूत ताचें कितलेशाच वर्सांचें सपन आपल्या पप्पाचें लिखाण पुस्तक रुपान लोकां समकार येवचें. आयज ताचे सारको खोशी तोच. मागतां अनिशा लागीं तांणी जमिल्ल्याचें येवकार करचें. नमस्कार. माचेर हाजीर आशिल्ले आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे माधव कामत सर, भास्कर नायक सर आनी नारायण देसाई सर, तशेंच म्हजे मुखार तुमी सगळे उपस्थित जे आयज पप्पाच्या मोगान हांगा आयल्यात, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. जशें स्वाती काकीन सांगलें की म्हजें स्वप्न आशिल्लें की पप्पाचो बूक येवचो, हें खरेंच म्हजें स्वप्न आशिल्लें. आनी आयज जितलो हो ताज्या खातीर इमोशनल मुमेंट न्ही, ताज्याकी परस हो म्हजे खातीर हो इमोशनल मुमेंट. कित्याक हें म्हजें स्वप्न आशिल्लें, ताणें केन्नाच हें करूं ना, हांव ताजे फाटीं लागतालो आनी म्हणून हें म्हजें स्वप्न आशिल्लें. हो जेन्ना बूक तुमी वाचतली आत्मसोद, तुमकां एक कॅरेक्टर ऑलमोस्ट सगळे लेखांनी दिश्टी पडटले, तें म्हळ्यार अनीश हें कॅरेक्टर. ताचे जितलेय जे लेख आसात ते ताणें आपल्या हातूंतल्यान बरयल्यात. तो जे कितें प्रॅक्टीस करता, ताजे जे कितें एक्सपिरियन्स एज अ पेरंट, एज अ टिचर ऑर एज अ स्टुडंट जे ताका एक्सपिरियन्स आशिल्ले, तो जे कितें प्रॅक्टीस करतालो आपल्या लायफान तातूंतल्यान ताणें बरयल्यात. आनी तातूंतल्यानूच तो ह्या बुकान सगळें ताणें गायडन्स आपलो दिला. जी परंपरा म्हज्या आज्यान म्हळ्यार बाबान चलयल्ली की बापूय पुताचें रिलेशनशीप केन्नाच आसना. बापूय हो भुरग्याचो फ्रेंड आनी भुरगो हो बापायचो फ्रेंड. तें जशें बाबान पप्पाक आनी चाचूक शिकयलें, तशेंच आयज पप्पा आनी चाचू म्हाका आनी दादाक और पलियाक आमकां शिकयतात आनी तें आतां आमच्याय जनरेशनान आयलां. आमी जरी वेगळीं रावता आसत, जॉयंट फॅमिलीन रावनात, तरी तांचे जे संस्कार आसात की सगळ्यांनी जॉयंट रावपाचें हे आमच्या भितर आयल्यात. म्हणून म्हाका, पलाशाक, पलियाक आमकां केन्नाच दिसना आमी चुलत भाव चुलत भयणी म्हणून. आमी सदांच एकामेकांक सख्खी भाव भयणां अशीं मानतात. आनी तेच जे संस्कार आसात ते पप्पान और मम्मान आसत और आजो आजीन काका काकीन आमच्या मदीं घाल्यात. पप्पान म्हाका एवरी गोश्टीन सदांच फ्रिडम दिलां. एग्जाम आसत और कितें कॉम्पिटिशन आसत, तातूंत मार्क्स इम्पॉर्टंट ना, प्रायज इम्पॉर्टंट ना, हें ताणें सदांच सांगलां. आनी त्या खातीर हांव खंयच्याय कॉम्पिटिशनान जेन्ना पार्टिसिपेट जातालो और खंयचीय एग्जाम दितालो तेन्ना म्हाका स्ट्रेस आसना आशिल्लो और टेन्शन आसना आशिल्लें. हांव जेन्ना फोर्थाक आशिल्लो तेन्ना शणै गोंयबाब कथामाळ म्हणून जाता तातूंत भायर पडलो, पूण पप्पान सांगलें कांयच ना की तूं मुखार वच. आनी तेंच स्वप्न पळोवन हांवें तेन्नाच निश्चय केल्लो की हांव 8वेक पावतकीर फर्स्ट प्रायज घेतलो. म्हाका मेळ्ळें फर्स्ट प्रायज. 8वेक जेन्ना आशिल्लो तेन्ना राधा मुकुंद नायक ही सर्त आतां तातूंत हांव फर्स्ट प्रायज काडटलो असो निश्चय केल्लो. म्हाका दोनूय वर्सां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा, 11वेक आनी 12वेक. म्हजो रिकॉर्ड आयज मेरेन कोणूच मोडपाक शकना. बरोबरी जावपाक शकता पूण तो रिकॉर्ड मोडपाक शकना. हें सगळें ताणें जें फ्रिडम दिल्लें, ताणें जो सपोर्ट केल्लो, ताच्या खातीर आयज शक्य जालां. पप्पान सदांच सांगलें की प्रायज इज नॉट इम्पॉर्टंट, इट इज नॉट द बेंचमार्क ऑफ युअर पर्सनॅलिटी. म्हणून कॉम्पिटिशनान केन्नाय पार्टिसिपेट जातालो जशें हांवें सांगलें की खूब इजी दिसतालें. पप्पान आनी मम्मान म्हाका केन्नाच स्ट्रेस करूं ना. आनी हें सगळें करतना जेन्ना हांव पप्पाच्या भुमिकेंतल्यान एज अ पालक शिक्षक म्हणून पळयलां, तितलेच जाणिवेन ताजो विद्यार्थी वा इश्ट आसत, पूत आसत, खूब बरो इश्ट जावपाचो हांवें यत्न केला. ताजे खुबशे गुण लोक सांगतात म्हजे भितर आयल्यात, जावं ते कंपेरिंगाचे और कलाकार और पब्लीक स्पिकींग
हे खुबशे म्हजे भितर आयल्यात, समर्थपणान आयल्यात आनी ह्या पिरायेचेर हांव खुबशें कितें करतां ते फक्त ताज्या सपोर्टाक आनी ताणें जो म्हजेर विश्वास दाखयला त्याच खातीर. आजी आसा, म्हजी आई आसा, ताणें जसो तांकां एनकरेज केलो, बाबा आयज आसपाचो आमच्या मदीं, तांणी आईन आनी बाबान जसो पप्पाक आनी काकाक एनकरेज केलो तशीच ती आमकां एनकरेज करतात. आनी तेच जे वॅल्यूज आसात तेच ताज्या बुकान आयल्यात आनी हे सगळे पेरंट्सांनी फॉलो करचे आपल्या भुरग्यां कडेन डील करतना, सगळे टिचर्सांनी आनी स्टुडंट्स जे आसात तांणी ते हें करचे अशी म्हजी इच्छा आसा. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे माधव कामत सर खंयच्याच कार्यावळीक ते हालीं वचनात, पण पप्पाचो आग्रो आयकून ते मुजरत आयले आयज, म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी येवकार दितां. तशेंच आमच्या घरा कडेन जर कितेंय डिसिजन घेवपाचें आसलें जाल्यार आमी देवाक प्रसाद लायनात, आमी भास्कर सर आनी नारायण देसाई सरांची एडवायस घेतात आनी मागीरच डिसिजन घेतात. सो तांचो जो प्रेजेन्स आसा तो आयज ऑबिवियस आसा. आनी जसो पप्पा म्हाका आनी मम्माक जितलो हें करता तितलोच ताच्या लायफान इम्पॉर्टन्स आसा तो म्हणटा तो भास्कर नायक सर आनी नारायण देसाई सराचो. सो हांव तांकांय येवकार दितां. आमच्या मदीं थोडे मानिस्त आसात. महाबळेश्वर बाब सैल, मिनाबाई काकोडकार, कमलाकर बाब म्हाळशी, नारायण भाऊ मावजो, रिबेलो सर आसा, आमचे पैंगीण पंचायतीचे डेप्टी सरपंच सुनील बाब आसात आनी पंच नाना पैंगीणकार, हांकांय हांव येवकार दितां. तशेंच अग्नी परिवाराच्या वतीन हांव देविदास कदम सरांक परबी दितां गोंय सरकाराचो राज्य संस्कृतीक पुरस्कार तांकां फावो जाल्ल्या बद्दल. पप्पान लायफान सदांच इश्ट जोडले, फ्रेंड्स जोडले, लोक जोडले आनी तो सदांच ती आपली वेल्थ अशी मानता. एक मनीस जाका आयज आमी सगळे हांगा ह्या मोमेंटाक मिस करतात. पप्पाचो जेन्ना 3 वर्सां फाटीं 50th बर्थडे आशिल्लो तेन्ना तो मनीस फर्स्ट आमच्या घरा कडेन आयलो, तो मनीस फर्स्ट येवपी आमच्या घरा. आनी आयज जेन्ना पप्पाचो नवीन बूक रिलीज जाता तोच मनीस पप्पाक आयज फर्स्ट विश करपी. सकाळीं 6:30 बेल वाजली, पप्पान दार उगडलें, कोणूच नाशिल्लो दारा मुखार, फक्त एक बुके आशिल्लो. बुकेचेर बरयल्लें, भाई साब तुज्या नवीन पुस्तका खातीर तुका परबी, तुजोच नित्य. आयज नित्य मामा आमकां हांगा सगळ्यांक जाय आशिल्लो, पप्पाकूय जाय आशिल्लो. आनी पप्पाच्या लायफान ताचो कितें वॅल्यू आसा, कितें इम्पॉर्टन्स आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आयज खंयी आसतलो थंयच्यान पप्पा खातीर खूश जाल्लो आसतलो. तुमकां सगळ्यांक हांव परतून एकदां येवकार दितां आनी म्हजे येवकाराचें उलोवप हांगाच थांबयतां. देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं अनीश. भाई एक संवेदनशील लेखक, जागृत पालक, अणभवी शिक्षक, खडेगांठ निवेदक, वेळा काळाक पावपी इश्ट. भाईची ही सगळीं रुपां हांगा जमिल्ल्याक अनवळखी न्हय. भाईच्या आंगांत आशिल्ले हेच गूण ह्या पुस्तकान आस्पाविल्ल्या तांच्या दर एका लेखांतल्यान आमचे सामकार येतात. तांचे हे गूण आनी लिखाण पारखून दिनेश बाब मणिरकार पुस्तक छापया म्हण तांकां आग्रो करताले. आयज आपल्या उतराक भाईन मान दिलो अशें तांकां दिसले बगर रावचें ना. संजना पब्लिकेशनचे जाळवणदार व मनीस दिनेश सर मणेरकर हांचे लागीं हांव मागतां तांणी प्रास्तावीक करचें. माचयेर बशिल्ले मानेस्त, तुमचे मदीं आशिल्ले मानेस्त आनी म्हज्या इश्टानो आनी भाव भयणानो, आज अनंत अग्नीचें हांगा पुस्तक येता हाजी म्हाका खूब खोस जाता. घडये भाई अग्नी तुमकां मागीर सांगतलो, आपल्या 10-15 वर्सां पयलीं हांवें सांगिल्लें की तुजें पारजाताचें पुस्तक येवपा जाय. तेन्ना तो सुनाप्रांताक पारजात हे सदर बरयतालो आनी खूब बरें बरयतालो. आनी तेन्ना हांवें ताका सजेस्ट केल्लें तांचें पुस्तक येवपा जाय. आनी मागीर तें उरलें. आतां हाणें अनिशान सांगलें तशें एक दीस अनिश एप्रोच जालो म्हाका, ताकाच घेवन आयलो, भाईकच घेवन आयलो आनी पप्पालें पुस्तक काडपा जाय म्हूण. म्हाका खूब खोस जाली, कारण अग्नीचें लेखन जें आसा तें खूब अभ्यासपूर्ण लेखन आनीक तुमचे आमचे विशय अशें खंय तरी बाबा ग्लास हावजांत बसून बरयले अशे विशय न्ही, जे आमकां सतायतात विशय किंवा जे आमकां भावतात ह्या विशयांचेर तांचें लेखन आसता, चड करून शैक्षणीक आनी भुरग्यांक धरून. ह्या लेखनाचें पुस्तक, पयलें पुस्तक आज आयलां
आनीक हांव अग्नीक सांगन की हें तुजें पयलें सपन अजून बरी माळी चडपाची आसा, सातत्यान लेखन जाय आनी ही पुस्तकां अशीं लोकां मेरेन पावपाक जाय. इश्टानो, सांगपाक खूब खोस भोगता. ही कार्यावळ जावचे पयलीं जवळ जवळ 350 वयर पुस्तकांची प्री ऑर्डर बूक जाल्या. कोंकणीतलें म्हाका दिसता हें अशें वयलें पुस्तक आसतलें. निदान म्हजें पळोवपाक तरी, म्हज्या पुस्तकां मदीं तरी हें पयलें पुस्तक ज्याचें उक्तावण जावचे पयलीं 350 वयर कॉपी बूक जातात. आनी आज हांगा कावंटर सेल जातलो, तातूंत भितर आय एम शुअर म्हजें फर्स्ट एडिशन आयच्या दिसाक सोंपतलें. सगळ्यांक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या खातीर की हें पुस्तक इतलें उबारून धरलें सगळ्यांनी की आज रातची वचून म्हाका सेकंड एडिशनाची ऑर्डर दिवची पडटली, कारण फाल्यां म्हळ्यार ह्या पुस्तकाची कॉपी आमचे कडेनय आसची ना, म्हजे कडेन विकपाक आसची ना. पुस्तकांतलो विशय खूब म्हत्वाचो म्हणून हें पुस्तक प्री ऑर्डर बूक जालें. दुसरें म्हणजे अनंत अग्नीचो सगळ्यां कडलो संबंद, खूब आपलेपणाचो संबंध. एक डिवोटेड शिक्षक म्हणून, एक खूब लागणूक आशिल्लो किंवा खूब आत्मीयता आशिल्लो असो पालक म्हणून भुरग्यांचो. म्हाका हांगा एक वेगळे तरेन सांगन दिसता. आमची भुरगीं इश्कोलाक धाडटात, इश्कोलाक धाडा मेरेन आमी भुरग्यांचे पालक असतात, तेन्ना ती आमची भुरगीं. पूण भुरगीं जेन्ना इश्कोलाक पावल दवरलें भुरग्यांक, आनी जितलो वेळ ते इश्कोलाक आसता किंवा शाळेक आसता तितले वेळा खातीर थंयचे शिक्षक ताचे पालक जातात. आनी ही शिक्षकांची जबाबदारी अनंत अग्नीन आपल्या आयुश्यभर ही जबाबदारी खूब बरे तरेन, खूब व्हेरी डिवोटेडली पाळ्ळ्या. ह्या खातीर हांव ताका एक वेगळी परबी भेटयन. आनी ह्याच कारणाक लागून ताजें पुस्तक इतलें आज खपलां. दुसरी गजाल मार्केटिंगाची. अन्वेषा आनीक अभिनव क्रिएशन्स ही जी टीम आसा तांचे संजना पब्लिकेशन्स खूब खूब आभारी, कारण फाटले जवळ जवळ 15-20 दीस तांणी ह्या पुस्तकाचें अशे तरेन एडवर्टायझींग केलां की ताका लागून हें पुस्तक खाची कोनशांनी पावलें आनी म्हणून ताज्यो आज इतल्यो कॉपीज बूक जाल्यो. हांव म्हगेले केन्नाय भाशणांनी आसता की पुस्तक खपना किंवा सरकारी स्किमी बंद जातात. आज सकाळींच म्हजो तकलेक विचार चलतालो की अंदू वर्सा तर सरकाराची एकय स्किमीन अजून एक पुस्तक घेवना. आनी अशें जातकर म्हजे सारकेल्याची चिंता वाडटा, कारण इन्वेस्टेड जो पयसो आसा तो आयले शिवाय हांव नवें पुस्तक काडपाक शकना. आनी खंतीची गजाल म्हळ्यार आमची भाशणां बरी जातात, सरकाराची भाशणां बरी आसतात, पूण स्किमी वेळार हात आकुट्टो घेतात आनी त्या डिपार्टमेंटाक पयशे पावनात. तेन्ना फुडाराक कशें करपाचें, फक्त ई बुकाचेर रावपाचें काय कितें, अशे पर्याय म्हजे तकलेक येताले. आनी जेन्ना अन्वेशान सांगलें भाई म्हणपालें आज 350 वयर प्री ऑर्डर बूक जाल्या, सो तेन्ना म्हाका बरें दिसलें. म्हणजे प्रिंटेड कॉपीज अजून खपपाक शकतात. मार्केटींग जर बरें जालें जाल्यार पुस्तकांक बरो फुडार आसा. हांव अन्वेषा आनी अभिनव क्रिएशन्साक परबी भेटयतां आयच्या ह्या मार्केटिंगा खातीर. इश्टानो, जर बरे विशय आसत जाल्यार ते जरूर पुस्तकांनी येवचे आनी लोकां मेरेन पावचे. जशें आयचें आत्मसोद हें पुस्तक. आनीक हांव ह्या पुस्तका कडेन एक वेगळ्या नदरेन पळयतां. म्हाका हें पुस्तक बाकीच्या भाशांनी गेल्लें जाय. हिंदी, इंग्लीश, कन्नड, मल्याळम ह्या भाशांनी हें पुस्तक वचपाक जाय. तेन्ना आमची बरोवप्याची तांक त्या भाशेक कळटली, अख्ख्या भारताक कळटली आनी जगाक कळटली. हांव परतून एक फावट अनंत सराक परबी भेटयतां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करून दिनेश सर. आमचे मदीं आतांच ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत भाई मावजो उपस्थित जाल्यात. हांव तुमकां येवकारतां भाई ह्या समयार. कांय फुलांचो परमळ खिणयाळो आसता. जितलो वेळ परमळ आसता तितलोच वेळ ती आमकां भावतात. आबोलेचें तशें ना. तिज्यान जरी परमळ नासलो तरी सोबीतकाय आसा ती दुसऱ्याक भुलोवपी. हें आबोलेचें झाड हें आयच्या दिसाचो उगडास.
आबोली फुलता तेन्ना पिशी कशी फुलता ताचेंच भाई जे नातें जोडटा तें सासणा खातीरचें आसता ताचेंच हें प्रतीक मागता ह्या समयार मानेस्तांक फुलांचो परमळ आबोलेची कुंडी भेटोवन येवकारपा खातीर पयले सुवातेर आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोमानिस्त प्राचार्य माधव कामत हांकां फुलांची कुंडी भेटयता पलिया अग्नी. ह्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे भोमानिस्त प्राचार्य भास्कर नायक सर हांकां फुलां कुंडी भेटयतले बाय युगा घोडगे. मानाचे सोयरे भोमानिस्त प्राचार्य डॉक्टर नारायण देसाय सर हांकां आबोली भेटयतले निधी दलाल. तुमचो आमचो सगळ्यांचो आर्य बाबू आर्य नायक हाचे लागीं मागता तांणी आयची उत्सव मूर्ती अनंत सर अग्नी हांकां फुलांची कुंडी भेटोवची. बरें केलें जाल्यार तुवें खूब बरें काम केलें आनी वायट केलें जाल्यार तितलेच पोटतिडकीन तुवें हें सारकें केलें ना हें भीडमुर्वत धरिनासतना सांगपाचें धाडस सगळ्यांकच आसना पूण तें भाई मदीं आसा. भांगरभूंय नेमाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या वेगवेगळ्या विशयांवेले तांचे लेख दर एकल्याक विचार करपाक लावपी मागीर ते सामाजीक विशय आसूं राजकीय मळावेले आसूं शैक्षणीक आसूं वा सांस्कृतीक आसूं. भाईंचें अभ्यासपूर्ण लिखाण आनी तें एका वेगळे पद्दतीन म्हणपाची कळाची जी भाई कडेन आसा ती वाचप्यांक भूल घातल्या बगर रावना. एक लेखक म्हण भाईचें हें पयलेंच बाळक. हें पुस्तक रुपी बाळक जल्माक येवचे पयलींच ताची इतली अर्थ पुरबाय जाल्या की केन्ना काय तें सगळ्यांचे नदरेक पडटा अशें जालां. मागता आयच्या मुखेल सोयरे तशेंच हेर मानेस्तां लागीं तांणी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. आयज ह्या समयार आमचे मदीं जे उपस्थित नात आनी जांची पावला पावलाक भाईक जांचो उगडास जाता ते जंय आसा थंयच्यान आशिर्वचनांचो शिंवर भाईचेर घालता आसतले हें दुबाव विरयत. कांय आपल्यांक मानचिन्नां भेटोवपाचो हो खीण हांव मागतां प्राचार्य डॉक्टर नारायण देसाय सर हांचे लागीं तांणी ही मानचिन्नां भेटोवची. पयले सुवातेर भाईची आई श्रीमती सुमन सुरेश अग्नी जांकां हें पुस्तक तांणी अर्पण केलां. हांव मागतां आईन मुखार येवन सरांच्या हातांतल्यान हें मानचिन्न आनी पुस्तकाची प्रत स्विकारची. भाईक बरोवपा खातीर प्रेरीत करपी पुस्तक छापून हाड म्हणून प्रेरीत करपी भोमानिस्त सर पूर्णानंदचारी हांचे लागीं मागता ताणें मुखार येवन हें मानचिन्न स्विकारचें. डॉक्टर पूर्णानंदचारी. आत्मसोध हें पुस्तक सोबीतपणान जाचें मुखचित्र वेगळें अशें चित्र जाणें रेखाटलां ते कलाकार संकेत लवंदे हांचे लागीं हांव मागतां ताणें मुखार येवन सरा कडल्यान हें मानचिन्न स्विकारचें. तशेंच हे पुस्तकाचें मुद्रण करपी श्री ऋषिकेश आठवले जर आमचे मदीं उपस्थित आसात जाल्यार ताणें मुखार येवन हें मानचिन्न स्विकारचें नाजाल्यार आमी तें तांचे मेरेन पावयतलीं. देव बरें करूं सर. भुरग्यांचे व्यक्तिमत्व विकास पालकत्व शिक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी शिक्षकांची लागणूक हे भाईचे आवडीचे विशय. एक शिक्षण तज्ञ बाल शिक्षणाच्या मळार तळमळीन वावुरपी म्हळ्यार प्राचार्य डॉक्टर नारायण देसाय सर. ह्या पुस्तकाक सरांची अभ्यासपूर्ण अशी प्रस्तावना लाभल्या.
ह्या पुस्तकाक नारायण देसाई सरांची अभ्यासपूर्ण अशी प्रस्तावना लाभल्या ती भाई खातीर अशें हांव म्हणन, कारण एस सांगलेन आसतना आनी ताच्या उपरांत आतां मेरेन भाईचें आनी सरांचें एक वेगळेंच अशें नातें. भाईक बरोवपाक प्रेरीत करपी, तांचें पुस्तक येवचें ही इत्सा परगटावपी जायते जाण आशिल्ले, तांचे मदले सर एक. मागता ह्या समयार सरांनी आपलें उलोवप करचें. म्हजो इश्ट आनी आयचो उत्सव मूर्ती अनंतबाब अग्नी म्हज्या मुखार आशिल्ले गोंयचें शिक्षण, साहित्य, संस्कृती, कला, समाजकार्य अशा सगळ्या मळार जांकां दिपस्तंभ अशें मानूं येता अशीं सगळीं व्यक्तिमत्वां आनी अनंत अग्नीच्या मोगान हांगा जमिल्ल्या म्हज्या सगळ्या भाव भयणींनो, खरें म्हणजे जे माचयेर आसात तिगूय जाण हे केन्ना ना केन्ना तरी म्हाका घडोवपाक थोड्या फार प्रमाणांत कारण आशिल्लीं ही व्यक्तिमत्वां तिगाय जाणां. जांकां लागून हांव घडलो तांचो प्रतिनिधी म्हणून अनंत अग्नी हांगा आसा. आनी प्राचार्य कामत हांचे बाबतींत म्हाका याद जाता, आज लोक नोकऱ्यांची वाट पळयतात. सादारण 40 वर्सां आदीं कामत सरा सारको मनीस म्हाका सांगता, फुडल्या वर्सा यो तूं, तुका हांव घेता. आनी आपल्या उतराक जागतात आनी एका वर्सान म्हाका याद करतात, आरे तूं येना. अशे लोक शिक्षण क्षेत्रांत आशिल्ले आनी हांणी शिक्षण क्षेत्र घडयलां हाची याद करून दिवपी लोक. प्राचार्य भास्कर नायक हांकां लागून खरें म्हणजे मडगांवांत पावलो आनी मडगांवच्यान बद्द अग्नी कडेन पावलो. हाका लागून हांकां तिगांकूय हांव म्हाका घडोवपी लोक अशें म्हणटा. आज हो एका अर्थान आमचो भोवमान की आयचे कार्यावळींत म्हाका उलोवंक मेळटा. अग्नीक हांवें अशें म्हणिल्लें की प्रस्तावना बरयली न्ही आनी म्हाका कित्याक उलोवपाक लायता. तर अग्नी सर हो खरोच सर, सगळ्यांचो सर. ताणें कितें सांगलें काय तुमकां ना म्हणपाचें धाडस जायना, कारण ताजे कडेन सांगपाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कळाश्यो आसात, वेगळ्यो वेगळ्यो तरा आसात. ताणें निमाणें म्हाका सांगलें, सर तुमी आनी भास्कर सर ना जाल्यार कार्यावळ जावचीच ना. कितलें सोंपें न्ही, हाजे फुडें आनी उलोवपाक जाता आनी तुमी येवन उलोवपाक जाय. अशा वेळार कितें उलोवचें हो म्हाका प्रश्न पडटा, कारण जें सांगपाचें तें हांवें प्रस्तावनेंत सांगलां. म्हणटकूच एका अर्थान हांव अशें म्हणटा की अन्वेषान आनी अग्नीन फाटलो म्हयनोभर तुमकां सगळ्यांक जें सांगलां तें खरें काय फट हें पळयतलें जाल्यार तुमी पुस्तक घेवचेंच पडलें. आनी पुस्तक घेतकच प्रस्तावना वाचचीच पडली. म्हणजे हांव मातसो अन्वेषण आनी अग्नी कडल्यान थोडेंशें शिकता की प्रस्तावनाय वाचात अशें सांगपाक. हातूंतलो जरी विनोदाचो भाग सोडलो जाल्यारूय एक गजाल खरी की अनंत अग्नी जे तरेन आनी ज्या नेटान सांगता ताजे फाटल्यान ताजो अणभव आसा, ताजी पोटतिडक आसा आनी ताका जें सांगपाचें आसा तें तो दाखय लिपय करिना. हें सगळ्यांक जमना, गोंयांतल्या चडशा शिक्षकांक जमना. कारण आमी म्हणटा जातलें घडटलें तो पर्यंत आमी पळोवया. पळयत रावपी शिक्षक चड जाल्ल्यान आज गोंयांत शिक्षणाची मोठी कठीण परिस्थिती आसा. अनंत अग्नीन जें कितें पुस्तकांत सांगलां ताजेर हांव उलोवचो ना. हांव एक अदमास जो शिक्षणा बद्दलचो आसा, जो फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी पळयतात, समजून घेवपाचो यत्न करतात आनी ज्याची कांय आंगां अग्नीन आपल्या पुस्तकांतल्यान मांडल्यात, ताजो एक होलम घेवपाचो हांव प्रयत्न करतां. म्हाका सदांच एक प्रश्न पडटा की शिक्षण जर भुरग्यांचें जाल्यार पालक आनी शिक्षकाची तातूंत भुमिका कितें. खूब खेपो हांव हो प्रश्न म्हाकाच विचारतां. खरो पालक आनी खरो शिक्षक कोण, आनी ताजे बद्दल हांव जेन्ना हो प्रश्न म्हाका विचारता तेन्ना
म्हज्या मुखार कांय गजाली स्पश्टपणान ज्यो म्हाका दिसतात त्यो हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हांव अशें समजतां की प्रस्न पडूंक फावशें वातावरण तयार करता तो खरो पालक आनी तो खरो शिक्षक. आमची परंपरा सांगता की बऱ्यो जापो बरोवन दिता आनी बरे मार्क पडत अशी व्यवस्था करता तो बरो शिक्षक म्हणून. हें म्हाका मान्य ना. म्हजें म्हणणें, जो भुरग्याक प्रस्न पडत अशे तरेचें वातावरण तयार करता, कारण प्रस्न पडप ही स्वाभाविक प्रक्रिया. जाका प्रस्न पडना तो शिकना, प्रस्न पडना तो घडना. अग्नी सरान जे प्रश्न आपल्या पुस्तकांत मांडल्यात तातूंत भितर कितलेशेच प्रश्न हे खरे पालकांक पडूंक जाय आशिल्ले, पूण ते शिक्षक म्हणून ताका पडटात. म्हणटकच प्रस्न पडूंक फावशें वातावरण तयार करता तो बरो पालक आनी तो बरो शिक्षक. आतां पालक आनी शिक्षकांचे भितर फरक आसा तर हांव स्वता व्हडलोसो फरक आसा अशें मानिना. कारण पालक हो पयलो शिक्षक आनी शिक्षक हो दुसरो पालक. म्हणटकच एका अर्थान परकाया प्रवेश करपाची कळाशी दोगांकूय जमपाक जाय, जाल्यार भुरगें बरे तरेन वाडटा आनी बरे तरेन शिकता. आनी त्या अर्थान प्रस्न विचारूंक गरजेचो धीर आनी विश्वास निर्माण करता तो खरो पालक आनी तो खरो शिक्षक. आमची सगळ्यांत मोठी अडचण अशी, प्रश्न सगळ्यांक पडटात पूण विचारपाचो धीर जायना. कारण प्रस्न पडटा तो एक तर पिसो आसूं जाय, अर्दकुटो आसूं जाय, मूर्ख आसूं जाय, तो मातसो तितलोसो ताका शिक्षण लागना बी अशे तरेच्यो समजुती आमचे मदीं आसात. पूण हो धीर दिवपी शिक्षक आनी हो धीर दिवपी पालक जर आसत जाल्यार भुरगो घडटा, भुरगो शिकता. प्रस्नाक येवकार दिता तो खरो पालक, तो खरो शिक्षक. भुरग्याचो प्रस्न म्हणून ताजे कडेन दुर्लक्ष करप हें पालकाक आनी शिक्षकाक सोबना. प्रस्नाची साला सालपटां काडूंक शिकयता आनी तशें करूंक प्रोत्साह दिता तो खरो पालक आनी तो खरो शिक्षक. प्रस्नाक मान दिवंक शिकयता तो खरो पालक आनी तो खरो शिक्षक. प्रस्नांतली उमळशीक आनी उमेद वळखता तो खरो पालक, तो खरो शिक्षक. आनी प्रस्नाची तयार जाप, रेडीमेड आन्सर सट करून दिवचे सुवातेर जापेचे सोदयात्रेत वांटेकार जाता तो, म्हणजेच स्वता शिकपी जाता तो खरो पालक, तो खरो शिक्षक. विनोबाजे म्हणटा की शिक्षक कोण? तुम्ही बरे विद्यार्थी असल्या शिवाय तुम्ही बरे शिक्षक जाऊच शकनात, अशें विनोबाचें मत. आमी आज अशे परिस्थितींत आसात की पालकाक दिसता की म्हाका भुरग्याक वाडोवपा खातीर सगळ्यांनी मदत करची. म्हणजे भुरगीं आतां जे तरेन वागतात, जे तरेन विचार करतात, ताजे बद्दल पालकां भितर कांय प्रमाणांत भंय आसा. आनी हो भंय काडपाची एक नवी जबाबदारी शिक्षकाचेर पडल्या. अनंत अग्नीच्या पुस्तकांत भितर हे तरेचो प्रयत्न जाला की पालकाक एक बुजवण दिवपाचो, पालकाक एक धीर दिवपाचो, पालकाक सांगपाचो की ना ना तुज्यान हें करूं येता, तूं करून पळय. आनी आमी आज अशें मानपाक लागल्यात की भुरग्याक शिकोवप सोंपें, पालकाक शिकोवप कठीण जाला. कारण पालक अजुनूय जुन्यो कल्पना घेवन नव्या जगांत आपली भुरगीं तयार जातलीं अशा भ्रमांत आसात. 21व्या शेंकड्यांतलें शिक्षण हें कितलें वेगळें आसूं येता. कोणा एका चिंतकान सांगलां की 21वें शतक 3 गजाली घडयतल्यो. तो म्हणटा 3 M's आर गोईंग टू मेक 21st सेंचुरी. M फॉर मार्केट, M फॉर मदर अर्थ आनी तिसरें M म्हणजे मूर्स लॉ, जो सांगता की टेक्नॉलॉजी आतां खिणाक डबल जातली. इतलें तंत्रज्ञानाचें प्रमाण वाडटलें आनी तुमची जीण सगळी तंत्रज्ञानान व्यापून वचपाची आसा. म्हणटकच एके वटेन मार्केट जें ग्लोबलायझेशन आमच्या दारांत आयलां, उक्ती जाल्या अर्थवेवस्था आनी आमी सगळे जाण ते परिस्थितींत जगता. हें सांगलां ताका आतां 60 वर्सां जाल्या. 60 वर्सां पयलीं त्या मनशान सांगलें 3 M's आर गोईंग टू क्रिएट 21st सेंचुरी अँड रन द 21st सेंचुरी. ह्या 21व्या शेंकड्यांत जगपी आमच्या भुरग्यां खातीर नक्की कशे तरेचें शिक्षण जाय आनी तें शिक्षण मेळपा खातीर पालक, शिक्षक, संस्था, संघटना आनी सरकार म्हणून आमची जबाबदारी कितें आसा
हें अग्नीच्या पुस्तकांत भितर बरे तरेन येता. म्हाका याद जाता विनोबा वाचतालो तो म्हणटा शिक्षणांत 3 गजाली मेळूंकूच जाय. एक मेळूंक जाय तो योग. योग म्हणजे कितें? स्थितप्रज्ञा. तुम्ही संयमी जावप, तुमची प्रज्ञा स्थिर जावप, तुमचें चित्त स्थिर जावप हो योग. दुसरो मेळूंक जाय तो उद्योग म्हणजे उंचेलो योग. म्हणजेच ताका काम कळूंक जाय, ताका आपणें घेतलां तें ज्ञान खंय तरी वापरूंक कळूंक जाय. आनी तिसरो कळूंक जाय तो सहयोग. योग, उद्योग, सहयोग ह्यो 3 गजाली शिक्षणांतल्यान मेळूंक जाय अशें विनोबा सांगता. आनी ताजो सहयोग हो फक्त भारतीय हम भारतीय न्ही. कारण विनोबाची घोशणा याद करात, जय जगत. आज आमी ग्लोबलायझेशनच्यो गजाली उलयता, संवसारीकरणाच्यो. तो मनीस तेन्ना सांगतालो जय जगतचो विचार करात. तुमकां युनिवर्सल सिटीजन जावपाचें आसा, ग्लोबल सिटीजन जावपाचें आसा. आनी हें शिक्षणान दिवंक जाय म्हणटा तो. 21वा शेंकडो आयलो तेन्ना युनायटेड नेशन्सान विचार केलो की 21व्या शेंकड्यांत शिक्षण कशें आसचें. ह्या खातीर 1993त जगांतले 15 लोक एकठांय करून एक कमिशन बसयलें. आनी त्या कमिशनांत भितर आमचे डॉक्टर करण सिंग आशिल्ले भारतांतले, एक तत्वज्ञ म्हणून, विद्वान म्हणून, चिंतक म्हणून. आनी तांणी जो रिपोर्ट तयार केलो त्या रिपोर्टांत अशे 4 योग सांगल्यात. ते म्हणटा लर्निंग टू लर्न, जाका करण सिंग ज्ञान योग म्हणटा. लर्निंग टू डू, ताका तो कर्मयोग म्हणटा. लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर, ताका तो सहयोग म्हणटा. आनी लर्निंग टू बी, ताका करण सिंग आत्मयोग म्हणटा. हे 4 योग शिक्षणात येवंक जाय. आनी हे 4 योग शिक्षणात येतले जाल्यार पालक आनी शिक्षकांनी ताजे खातीर आग्रह धरचो पडटलो, ताजे खातीर आत्मसोध घेवचो पडटलो, ताजे खातीर कांय प्रमाणात थोडीशी तपश्चर्या करची पडटली आयच्या काळांतली. म्हणजेच ज्ञान मार्गी जावचें पडटलें. आज जाका लायफ लाँग लर्निंग म्हणटा हें शिक्षकाकूय चुकना आनी पालकाकूय चुकना. कारण आमी सगळे ज्ञान युगांतले शिक्षक आनी पालक आसात. हेच नेमकें अग्नी सर वेगळे तरेन सुचयता. अग्नी सरा कडेन जी कळाशी आसा सांगपाची ती तुमकां ताजो वाज येना, तें जड जायना. तो ते इतले सहज करून सांगता कारण ताजे कडेन इतल्यो देखी तयार असतात आनी तो त्यो अश्यो पेरता की तुमकां वाचतना कळच ना की अग्नी सर आमकां कितें सांगून गेलो, कितले बरे तरेन सांगून गेलो. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हे नदरेन ह्या पुस्तका कडेन पळोवचें. खऱ्या अर्थान आमच्या आयच्या शिक्षणात पुशिंग इन चड जालां आनी पुलिंग आउट द बेस्ट इन लर्नर हें कमी जालां. हाकाच लागून जागतीक बँकेन, वर्ल्ड बँकेन 2018त जो अहवाल तयार केलो ताजें नांव आसा लर्निंग टू रियलायज एज्युकेशन्स प्रॉमिस. शिक्षण आमकां जें उतर दिता तें खऱ्यांत हाडपा खातीरचें लर्निंग जावपा जाय. आनी थंय ते प्रश्न उपस्थित करता त्या अहवालांत भितर आमकां कांय गजाली कडेन आतां लक्ष दिवचें पडटलें. तातूंतलो मुख्य प्रश्न वॉट इज टू बी लर्न्ड एंड वाय. शिकप कितें आनी कित्याक. शिक्षण संस्था वाडटात, शिक्षण वाडटा, शिक्षणाचो प्रसार जाला, पूण जाल्यारूय शिकप कितें आनी कित्याक हाजे बद्दल दुबाव आसा. तातूंत आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा तो म्हणजे वॉट डज इट मीन टू बी अ टीचर. हो खूब गंभीर प्रश्न. हो जागतीक बँक विचारता कारण जागतीक बँकेची नदर कित्याचेर आसा? एज्युकेशन. ताजो संबंध कित्या कडेन आसा? प्रोडक्टिविटी कडेन, उत्पादन क्षमते कडेन, उत्पादकते कडेन आनी विकासा कडेन. म्हणटकच शिक्षणांतल्यान विकास जर जातलो जाल्यार ह्या प्रश्नाक आमी फुडो करचो पडटलो. अग्नी सर आपल्या लेखांतल्यान जे वेगळे वेगळे तरेन सुचयता, हांवें प्रस्तावनेंत ह्यो सगळ्यो गजाली घेतल्या म्हणून हांव ताचो परत उल्लेख करिना. पूण म्हाका ह्या वेळार अग्नी सराक परबी दिवचीशी दिसता. कारण इतलें बरें पुस्तक इतल्या तेंपान आयलां. म्हणजे फाटलीं 15-20 वर्सां लोक
ताका परत परत सांगताले पुस्तक काड जशें आतां दिनेश बाबान सांगलें की ताजी इतले स्तंभ जाल्यात की खंयच्याय स्तंभाच्या लेखांचें पुस्तक जावं येतालें आनी तरी आसतना ज्या अर्थी अग्नी इतलो तेंप रावलो ह्याच स्तंभाचें पुस्तक काडपाक त्या अर्थान तो खरोच शिक्षक पारजताचेंय पुस्तक जावं येतालें पूण तें काडलें ना पयलीं हें पुस्तक काडलें खऱ्या अर्थान शिक्षणाक न्याय दिवपा खातीर वावुरपी हो शिक्षक निमाणे कडेन सदांच याद जाता आमकां भुरगें कशें जाय शिक्षणांतल्यान शेवटी आमी म्हणटा की भुरगें घडूंक जाय शिक्षणांतल्यान भुरगें कशें जाय एका मनशान सांगलां जर तुमी टिका करीत रावशात जाल्यार टिका करीत वाडटलें भुरगें खेपूंक शिकता परकेपण अणभवीत घडिल्लें भुरगें जगडूंक शिकता भयाच्या सावटांत वाडिल्लें भुरगें दुबावी जावंक शिकता काकूट पळयत वाडिल्लें भुरगें आपलीच काकूट करूंक शिकता प्रोत्साव घेत वाडिल्लें भुरगें आत्मविश्वास केळोवंक शिकता स्वीकृताय अणभवीत वाडिल्लें भुरगें मोग करूंक शिकता प्रामाणीकपणाच्या वातावरणांत वाडिल्लें भुरगें सत म्हणजे कितें तें शिकता मान्यता येसयत वाडिल्लें भुरगें उद्दिश्ट थारावंक शिकता आपली मोख थारावंक शिकता आनी इश्टागतीन जियेंतलें भुरगें हो संवसार ही जगपाक बरी सुवात हें शिकता अग्नीच्या पुस्तकांत नेमकें हें इश्टागतीचें नातें हो इश्टागतीचो सूर आनी हो इश्टागतीचो संदेश बरे तरेन आयला अशें म्हाका दिसता म्हाका अशा समयार उलोवंक मेळ्ळें ताच्या पुस्तकाची प्रस्तावना बरोवंक मेळ्ळी 17 वर्सां ताचे बरोबर काम करूंक मेळ्ळें हांव म्हाका भाग्यवान समजता अग्नीक परबीं दिता तुमी सगळ्यांनी आयकून घेतलें ह्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी थांबता सरांच्या उलोवपा उपरांत हांगा ह्या सभाघरांत उपस्थित पालक आनी शिक्षक हांच्या सामकार एक प्रस्न निश्चितपणान उबो जाला आसतलो तो म्हळ्यार सर जें कितें उलयलें तें म्हाका लागू पडटा काय आनी हाची जाप सोदपा खातीर दर एकल्यान आत्मसोद घेवचें आनी वाचचें हो आत्मसोद आमकां खोलायेन विचार करूंक लावपी मुखार येवपी आव्हानाक तोंड दिवपाक तयार करपी असोच आसा आयज हे कार्यावळीक लाबिल्ले मुखेल सोयरे भौमानिस्त प्राचार्य माधव कामत सर एक शिक्षण तज्ञ निवृत्त जाले उपरांत लेगीत शैक्षणिक मळार जावपी बदल शैक्षणिक धोरणांत जावपी बदल हांचेर ते वेळा काळार आपली मतां परगटायतना पळोवंक मेळटात कामत सरान कितलेशेच भुरगे घडयले अशें म्हणटा आसतना आयच्या तिनूय मानेस्तांक हें लागू जाता ते म्हळ्यार MES कॉलेज म्हळ्यार कामत सर केपें कॉलेज म्हळ्यार भास्कर सर आनी SA सांगले म्हळ्यार नारायण देसाय सर अशें समीकरण जाल्लें आसा आनी हें जावपा फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार तांच्या हातांतल्यान घडिल्ले विद्यार्थी हांव फुडल्या समयार भास्कर सरा लागीं मागतां तांणी ह्या पुस्तकाचे घडणेंत जाणें हातभार लायला तांचो मानचिन्ह भेटोवन भोवमान करचो भौमानिस्त श्री प्रशांत नाईक हांचे लागीं मागता तांणी मुखार सरून सरांच्या हातांतल्यान आपलें मानचिन्ह स्विकारचें प्रूफ रिडिंगाची जबाबदारी सांबाळपी भौमानिस्त चेतन आचार्य हांचे लागीं मागता योगिनी बाई जर हांगा उपस्थित आसा जाल्यार उपकार करून ताणें मुखार येवन हें मानचिन्ह स्विकारचें आमी तांचे मेरेन तें पावयतलीं अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांचे लागीं मागता प्रसिद्धी खातीर तांणी मुखार सरून हें मानचिन्ह स्विकारचें एक संवेदनशील समाज घडचो हो भाईंचो हावेस पालकांची मानसिकताय बदलची पालकांची आपल्या आनी दुसऱ्या भुरग्यांक पळोवपाची नदर बदलची भुरगे फुडले सुजाण नागरीक जावचे आनी ताचे खातीर पालकांनी एक बरी देख आपल्या करणेंतल्यान घालून दिवची होच भाईंचो हावेस ह्या पुस्तकांतल्यान आमचे मुखार येता भास्कर सरांचें उतर म्हळ्यार भाई खातीर सदांच देवाचें उतर भास्कर सरांची सेवाभावी वृत्ती तांच्या विद्यार्थ्यां मदीं पळोवंक मेळटा भाई तेच वाटेन चलपी तांचे विद्यार्थी भाईक जेन्ना हांवें विचारलें
तुम्ही सरांचे विद्यार्थी तेन्ना भाईची जाप आशिल्ली नावाक विद्यार्थी वर्गांत बसून केन्ना शिकिल्लो हाची याद जायना पूण वर्गा भायर सरान सदांच आमकां देखदिणे धडे दिले म्हणून हांव भाईचो सरांचो विद्यार्थी मागता ह्या समयार भास्कर सरा लागीं ताणें आपलें उलोवप करचें. आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे फोंडा मुरगांव एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष आणि MES कॉलेजाचे माजी प्राचार्य म्हजे मेंटर कामत सर, म्हजे इश्ट नारायण बाब, ज्या जाग्यार आमी खूब कडेन बरोबर काम केलां अशें. आयच्या कार्यक्रमाचे उत्सव मूर्ती भाई अग्नी, बाय स्वाती, म्हजे मुखार बशिल्ले आसात सगळे मानेस्त. हांव कोणाचें नांव घेना कारण नांवाची वळेरी खूब व्हड आहा. सगळे मानेस्त आयच्या कार्यक्रमाक जमिल्ले, सगळे बाईच्या मोगा प्रती आयिल्ले आनी ताच्या पुस्तकाक एक खाशेली पावती अशी दिवपा खातीर आयिल्ले. सगळे म्हजे समोर बशिल्ले भावानो आनी भयणानो. बाईचें नांव अनंत. अनंत म्हळ्यार जाका अंत ना तो. हांवें ताका केन्नाच अनंत म्हणून उलो मारलो ना. कॉलेजाक आसतनाय तो म्हजो भाई, कॉलेजाचे भायर गेलो तेन्नाय भाई. उली सादाक जेन्ना म्हाका गरज पडटा आनी भाई म्हाका हे प्रॉब्लेम जाला, हो गजालीचो म्हाका सोल्युशन जाय, ह्या हाजो म्हाका अर्थ जाय किंवा वॉट एवर इट इज, प्रॉब्लेम आयलो भाईक फोन कर एंड देन ही इज ऑलवेज देर एट युअर डिस्पोजल. गोंयच्या हांव भाई बद्दल चड उलोवचो ना कारण ताजे बद्दल तुमकां सगळ्यांक खूब खबर आसा. कांय गजाली नारायण बाबांनी सांगिल्ल्यो आसात. फक्त थोड्योश्यो गजाली ज्यो सांगच्योच पडटा तश्यो उलयता. गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांतलो एक पडदळीत हिरो. आज तुमकां बरे मनीस मेळप कठीण जातात. कोणाच्याय पांयार पांय दवरून, कोणाच्या पांयार तकली दवरून पांय पडप अशे पांयच दिश्टी पडनात अशी तरणाट्या मदीं एक प्रकारची भावना खूब मोठ्या प्रमाणात दिश्टी पडटा. आनी दे आर ऑल्सो नॉट रॉंग. कारण आमच्या मुखार दिश्टी पडटात त्यो आमची पॉलिटिकल लिडरशीप. कालचो लिडर आयचो फटींग आनी आयचो लिडर फाल्यांचो फटींग अशे प्रकारचे जे चित्र आमकां दिश्टी पडटा. तातूंत भितर एक दिपस्तंभा सारको एक पडदळीत गिरो म्हळ्यार भाई. प्रयोगशीलता आपली सातत्यान जपपी, ताच्या दरेक कार्याक एक सामाजीक झालर आसता. अशें खंयचेंय काम जें भाई करता त्या प्रत्येक कामाक एक सामाजीक झालर आसा. एक परफेक्ट ऑर्गनायझर खंयचेंय काम ताजे कडेन आसूं न्ही, तो ज्या ऑर्गनायझेशनाक आसता आनी तो जें काम हातांत घेता तें काम तो अतिशय परफेक्शनाच्या नदरेंतल्यान पळयता. मागीर तो त्या भुरग्याचो तो कार्यक्रम आसूं न्ही, वेलकम सॉंगाचो किंवा आनी खंयचोय कार्यक्रम आसूं, असे कांय कार्यक्रम आसात ज्या जाग्यार भाई ना जाल्यार तो माटोव सोबना. असो खंयचो कार्यक्रम कोणी सांगूं शकत? ज्या जाग्यार भाई ना जाल्यार तो कार्यक्रमच सोबना. युवा महोत्सव. युवा महोत्सवाक भाई ना जाल्यार युवा महोत्सवाक जे प्रकारची पेज येवपाक जाय तो पेज दिश्टी पडना. आनी हे सगळें करतना एक निरपेक्ष भावनेन हें काम तो करतलो. कोंकणीच्या बाबतींत तर विचारूंकच नाका. जे कामाक तो वता तो कोंकणीच्या खंयच्याय कामाक सदांकाळ फुडें. मागीर तो युवा महोत्सव आसूं, युवा साहित्य संमेलन आसूं किंवा आनी कसलोय कार्यक्रम आसूं जाल्यार ताजें हें काम खूब म्हत्वाचें. एक सृजनशील लेखक, एक बरो दिग्दर्शक, एक बरो कलाकार, इन शॉर्ट एक अष्टताशी व्यक्तिमत्व आनी भुरग्यांचेर बरे संस्कार घडोवपी असो एक मनीस. आनी त्या संस्कारांतल्यानच ताजें हें जें पुस्तक आयचें आयलां आत्मसोध, हे त्या संस्कारांतलो एक प्रकारचो परिपाक जाका आमी म्हणटात, एक प्रकारचो जिनेसीस ऑफ हीज एंटायर लायफ एज ए टिचर, एज ए ऑर्गनायझर, तें सगळें ह्या पुस्तकांत आमकां दिश्टी पडटा. पुस्तक खंयचें बरें? जें पुस्तक तुमी हातांत घेतलें तें बरोबर कंप्लीट केले बगर दवरनात न्ही, तें पुस्तक सगळ्यान बरें. तुमी हातांत घेतात, पुस्तक वाचपाक सुरू करतात आनी ते एका धपक्याक वाचून काडटात. समटायम्स इट मे टेक 1 hour, इट मे टेक 2 hours, इट मे टेक 6 hours, डिपेंडींग अपॉन द सायज ऑफ द बूक. जाल्यार हें पुस्तक भाईचें जेन्ना हांवें आस्मसूर घेतलें
तेन्ना हांवें वाचपाक घेतकीर घेतलें पुस्तक आनी 2 वरां मदीं 1.5 ते 2 वरां मदीं तें पुस्तक वाचून म्हजें कंप्लीट जालें. कारण त्या पुस्तकाक एक प्रकारची एखादी कादंबरी जेन्ना तूं वाचता तेन्ना ते कादंबरीक एक प्रकारचो जो फ्लो आसता, एक प्रकारचो जी ताका सुटसुटीतपणान वन आफ्टर अनदर खंयचीय गजाल तुजी तकलेक त्रास करपाची न्ही, ज्यो गजाली आमचे भोंवतणी घडटात अश्यो सगळ्यो गजाली ताजी ह्या पुस्तकांत आसात. एक स्वताच्या अणभवाचेर आधारीत पुस्तक आसा. आनी कोणी तरी म्हणिल्लें आसा, वेन एक्सपिरियन्स स्पीक्स देर इज नो नीड ऑफ ग्रामर. ग्रामर केन्ना लागता, व्याकरण केन्ना लागता, जेन्ना तूं ओडून ताडून खंयच्यान तरी हाडटा. हांगा ओडून ताडून हाडपाचो प्रश्नच येना, कारण हांगा हें सगळें ताज्या स्वताच्या अनुभवांतल्यान आयिल्लें. हें ताज्या अनुभवांतल्यान जें कितें पळय आयिल्लें ते अनुभवांतल्यान आयिल्ल्यो गजाली ह्या पुस्तकांत आमकां दिश्टी पडटात न्ही उदक. आनी त्या पुस्तकांतल्यान आमकां त्यो गजाली दिश्टी पडटात आनी म्हणून तें पुस्तक सादें सोंपें आनी सुटसुटीत जाल्लें आसा. जस्ट सॉरी. आतां हातूंत 3 भशेची लेख आसात. पुस्तक तुमी विकती घेवचें आनी वाचचें. तुमी घेतलें हाजे बद्दल म्हाका खात्रीच आसा. हे 3 भशेची लेख. एक लेख आसा सुजाण पालकत्वाच्या संदर्भान. बरें पालकत्व, रिस्पॉन्सिबल पालकत्व, पालक कसो आसचो, बऱ्यान बरो पालक कोण. दुसरो सेट ऑफ क्वेश्चन्स आसात तो करियर्साचेर भुरग्याच्या. आनी तिसरो आसा तो सामाजीक प्रस्नाचेर. हांव सामाजीक प्रस्नाचेर चडशें घेना, पूण हातूंतले 2 भाग जे म्हत्वाचे आसात ते एक पालकत्वाचो आनी आनीक करियर्साचो भुरग्याच्या. हें पुस्तक कोणाकय एक उमेदीन गिफ्ट दिवपा सारकें. कारण हें पुस्तक जेन्ना कोणाकय तुमी गिफ्ट करतले, वेदर इट इज अ बर्थडे, वेदर इट एनी ओकेजन, तेलाक आनी हळदी कुकुमाकय वांटल्या जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण एक बरें पुस्तक, एक लक्षांत घेयात, हें पुस्तक जितलें घराघरांत पावतलें आनी जितलो लोक ह्या पुस्तकाचें वाचन करतलो तितलो तुमी चडांत चड लोकांक चडांत चड बरे बरे भुरगे निर्माण करपाच्या वाटेर तुमी व्हरून सोडटले अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून हांव म्हणटा की हें पुस्तक फक्त केवळ आपल्या एकट्या वाचपा खातीर घेवं नये, तर ताजे बरोबर बल्क पुस्तकां घेवची. 5 कॉपी घेयात, 10 घेयात, 15 घेयात, 20 घेयात, एंड गिव इट टू अदर्स ऑल्सो. ह्या पुस्तकाची टेकअवेज कितें? ह्या पुस्तकांतल्यान वॉट कॅन यू टेक? तुमी कितें व्हरूंक शकतात? पयलो टेकअवे, नेवर कंपेर युअर चायल्ड. तुमच्या भुरग्याची तुळा तुमच्याच भुरग्या कडेन करनाकात. तुमची भुरग्याची तुळा दुसऱ्याल्या भुरग्या कडेन करनाकात. कंपॅरिजन्स आर बॅड. हांव ही संदी घेता आनी कांय थोडी एडिशन्स, तुजी पुस्तक जर दुसरी बी जर येतलें हाजे फुडें रिवायज एडिशन तातूंत घालपाक मेळटा जाल्यार हीं उदाहरणां घाल्या जातात जीं प्रॅक्टिकल उदाहरणां आसात. आनी म्हाका हांव ही मुद्दाम दिता कित्याक आज म्हजे मुखार खुबशे आजे आसात, खुबश्यो आज्यो आसात, खुबशे फालेंपरां जावपी बापूय आहात आनी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणाक आवयो आसात फुडें जावपाच्यो. आनी तांचे दृश्टीन ह्यो कांय गजाली हांव मुद्दाम हांगा आज उलयतां, कारण ह्यो तुमचे मेरेन पावच्यो अशें म्हाका दिसता. ह्या पुस्तकाचो आदार घेवन म्हाका दिल्ल्या 15 मिनटां मदीं हांव ह्यो गजाली तुमचे मेरेन पावयतां. खंयच्याच तुमच्या भुरग्याची तुळा दुसऱ्या कडेन करनाकात, बिकॉज नो 2 चिल्ड्रन आर बॉर्न ऑफ द सेम टायप. आसूंकच शकना. ह्या संपूर्ण हॉलांक म्हजे सारको दुसरो भास्कर तुमकां दिश्टी पडचो ना. दिसपाच्या फिजिकली सांगता. फिजिकली दिसल्यार हाजे प्रमाणे दिसचो ना, हाजे प्रमाणे दिसल्यार आनी कित्या प्रमाणे दिसचो ना. सो वी आर नॉट इक्वल. हातूंत मदीं जर आमी हजारांनी लाखांनी लोकां मदीं जरी पळयलो जाल्यार मॅचिंग अ पर्सन इज अ व्हेरी व्हेरी रेअर थिंग. व्हेरी 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 रेअर थिंग. जर ही जर परिस्थिती जाल्यार आमी आमच्याच भुरग्याची कंपॅरिजन दुसऱ्याच्या भुरग्या कडेन करचीच कित्याक? वाय? त्या कंपॅरिजनाचे महाभयानक प्रकार घडटात. एक उदाहरण तुमकां दिता. हांव दर आयताराक रिवणू वता. असोच एका आयताराक रिवणच्यान येतना हांव दामबाबाच्या देवळान गेलो आनी बसलो जाल्यार पळय जाल्यार एक भुरगें प्रदक्षिणां काडटा. तें 14-15 वर्साचें
म्हज्या सोसायटीन रावपी भुरगे 1 काडली 2 काडली 10 काडल्यो 11 काडल्यो ते तितले प्रदक्षिण हांव मेज थंय बसलां. एक्चुअली हांव रोखडो देवा पांय पडून वचपाचो, पूण तागे प्रदक्षिण कितली जाता काय म्हणून मेजपाची म्हाका एक उमळशीक आनी हांव त्यो मेजीत बसलो. 10-11 प्रदक्षिण जातकीर तें आयलें आनी ताणें म्हाका पळयलो, काका खंय आशिल्लो? हांव रिवणा गेल्लो गो. बाय म्हाका एक सांग, ताजी तेन्नाच 12वीची परिक्षा जाल्ली. आमी कितें मागलें देवा कडेन? फर्स्ट रँक मागलो, सेकंड रँक मागलो, मेडिकल एडमिशन जाय, इंजिनियरिंग जाय, कितें मागलें तुवें देवा कडेन? काका म्हणपा लागलें, खरें सांगू? आमी सांग गो, फट सांगपा कोणें सांगलें तुका? कोणा सांगचो ना? आमी ना, कोणा सांगचो ना. म्हजी मम्मीक सांगचो ना? अरे मागीर तुजी मम्मी म्हाका खंय मेळटली? हांव सकाळ फुडें स्टुडियो वता, सांगता येता. ही 10-15 वर्सां पयलींची गजाल आहा. तर म्हणपा लागलें, पूण तुका सांगता, आपणें देवा कडेन मागलां, म्हाका शेजारच्या प्रिती परस फक्त 1 मार्क चड दी. इश्टानो तुमचे भशेन हांवूय आसलो, 1 मार्क चड दी म्हणटकीर अरे किती मागणी केली, 1 मार्का खातीर 11 प्रदक्षिणां खूब जालें ना? ताजी फुडली वाक्य आशिल्ली न्ही, दॅट मेड मी सिक फॉर द रेस्ट ऑफ द पिरियड. काका आपल्याक तो जर 1 मार्क जर प्रिती परस चड पडलो ना जाल्यार मम्मी म्हाका पिसडून खातली रे म्हणपा लागली. पिसडून कोंबे बी पयलीं आमयतात न्ही, म्हाका काडिल्ले तंदुरी बी करपाक, तशे प्रकारचो एक सीन दोळे मुखार. आनी द टायप ऑफ अ लायफ दॅट द गर्ल कूड गेट पॉसिबली ताका 1 मार्क कमी पडले. ताजी सुदैवान ताका 7-8 मार्क कितें चड पडले ताजे परस, आनी ते सुटले त्या हातूंतल्यान. पूण दीस इज वॉट हॅपन्स. कंपॅरिजन्स आर बॅड. म्हापशी शिकयतालो तेन्ना एक दीस एक पेरंट आयलो म्हाका आपल्या भुरग्याक एडमिशना खातीर घेवन. ते भुरगे रिपिटर आशिल्ले पणजेचे देबे कॉलेजाक. आनी तो आयलो आनी म्हणपा लागलो, तो येवचे पयलीं म्हाका आनी एकले हेडमास्टरान लागींची फोन केल्लो, जो म्हजो एक स्टुडंट आशिल्लो. सर अमके अमकी भुरगीं तुजे कडेन येवपा, ताका एडमिशन दिवपाचें ना. अरे हांव कोणीक फोन करता ताका एडमिशन दिया म्हणून म्हाका म्हणपाक ताका एडमिशन दिवपाचें ना. बरें आसा रे हांव दिना. तर कित्याक रे पूण एडमिशन दिवपाक ना? ना ते तुज्या कल्चरान बसना म्हणपा लागलो. बरें आसा म्हळें ओके. तो पेरंट आयलो. तो एक पणजेचो बिझनेसमॅन आशिल्लो, गुजराती बिझनेसमॅन. 2-3 इलेक्ट्रिकल दुकानां आनीक ताजी व्हडली दुसरी चली आशिल्ली ती म्हजी आर्किटेक्चराक स्टुडंट. हें तिसरें. आनीक तो येवन बसलो आनी बसली ते बरोबर ताणें उलोवप सुरू केलें. यू नो सर, आय हॅव 4 children, 2 daughters, 2 sons. My eldest son is a marine engineer. Next one is an electrical engineer. He handles my shop, electrical business. You know, this Kamini, she's my second daughter, elder daughter. She's an architect, she was your student, and you know, she's also good. We do not know why this XYZ, why she's like this. अरे तुझी भुरगें पहिलेच पावट तूं म्हाका मेळटा आनी त्या भुरग्याची तूं तासमपट्टी म्हाका मेळ्ळे ते बरोबर सुरू करता. एंड वायल ऑल दीस इज हॅपनिंग, तें भुरगें चुप्प आहा, ताजी नजर जमनी कडेन. कारण एक बापूय आपली भुरग्याक सरळ सरळ विकता, एका स्ट्रेंजरा कडेन विकता, ताका बिलिटल करता. एंड आय वॉज जस्ट लुकिंग एट हर. एक दुखिया म्हणून दिसतात न्ही अशा प्रकारचे ते भुरगे दिसताले. कालांतरान हांवें म्हज्या एका टिचरीक सांगलें की ह्या भुरग्याचेर लक्ष दवरा. तें भुरगें उलयनाशिल्लें, कमीत कमी उलोवपी, एक प्रकारचें सामकें रिजर्व अशें. एक दीस म्हजी ती टिचर आयली आनी तिणें म्हाका सांगलें, शी वॉज ट्रायंग टू मेक हर स्पीक, पूण जायना. तर ती एक दीस म्हजे कडेन आयली आनी म्हणपा लागली सामकी दोळ्यान दुखो घेवन. आनी देन शी सेड, हे भुरगें म्हणपा लागले, आज ताणें बरयलें एसे, आनी त्या एसे ताणें दिल्लो being the youngest child. आनी त्या हातून तें भुरगें बरयता, आपल्यो यातना बरयता त्या एसेन. आनी निमाणे कडेन सांगता, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट बिफोर मी इज टू एंड माय लायफ फॉर एवर. आय ऑल्सो हॅड द टियर्स इन माय आयज. दॅट वॉज द स्टोरी. बिकॉज हे कंपॅरिजन आपल्याक नाका जाता म्हणटा तें आपल्याक जीव दिवचो असो दिसता म्हणटा. इव्हेंच्युअली ताका एक मित्र मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान मागीर फुडें जायती स्टोरीज जाल्यो. आय डोंट गो इन टू दॅट. What I am saying is comparisons are absolutely bad. So one takeaway which I want every one of you to take as you go home, never compare. तुमच्या भुरग्याचें कंपॅरिजन केन्नाच करनाकात. दुसरी, नेवर डंप तुमची अनफुलफिल्ड ड्रिम्स आसतात. हांव दोतोर, म्हजो भुरगो दोतोर जावपाक.
हांव आदवोगाद, म्हजो भुरगो आदवोगाद जावपाय, हांव इंजिनियर इंजिनियर जावपाय, हांव टिचर, म्हजी भुरगीं टिचर जावपाय म्हणून कोण म्हणना नॉर्मली. आपली स्वताची एस्पिरेशन्स अनफुलफिल्ड असतात, ती आपली भुरग्याचेर लादप आनी त्या भुरग्याक ताजे फाटल्यान लागून 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 ताका कोरांतप, त्या भुरग्याक कोरांतप अक्षरशः. आनी इन दॅट प्रोसेस ते भुरगीं खलास जावप. मडगांवच बाईची बरोबर आशिल्लो तो भुरगो काय कितें खबर ना म्हाका, नांवां बी घेना. एक आदवोगादाचो भुरगो, बरो प्रतिथीयश आदवोगाद, ताका कशे परिस्थितीक आपल्याक त्या भुरग्याक आपल्याल्या आदवोगाद करपाचो आशिल्लो. एका सोमाराक तो भुरगो, म्हजो स्टुडंट तो, धांवत आयलो म्हणजे रिवणा घरा कडेन आनी म्हणपालो, सर आपल्याचेर उपकार कर आनी आपल्याल्या बापायक वच आनी सांग कशाय परिस्थितीक आपल्या आदवोगाद जावपाक नाका. एकमेव आपल्यालो आदार उरलो तो तुवें सांगल्यार तो आयकतलो. अरे म्हणजे तुजो बापूय जर तुवें सांगिल्लें आयकना आनी कोण कोण लोक सांगिल्ले जर आयकत ना जाल्यार हांवें सांगिल्लें कसो आयकतलो. ना 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 तसो तुजेर हें आसा गेलो. अरे म्हणजे मागीर म्हाका अश्मेरत दिल्यार कितें करता. ना सर तशें करतना तो हें जालो. हांव रोखडोच मंगळार दीस सकाळीं सांजचो गेलो कोर्टांतल्यान बिर्टांतल्यान येतकीर, अरे आज सुडी ह्या सायडीक उदेलो म्हणपालो. मी ना एक कॉफी मारया तुगेर म्हणून आयला. तेन्ना हांव रिवन रावता. हांव गेलो, कितें आयिल्लो म्हणपालो. मोठो हें ताका दुबाव पडलो, सादारण सो कितें आसतलो. हांव मागीर आयिल्लो, अमकें अमकें अमकेल्या तुगे चल्याली हाका एडमिशनाक ताका मागीर आदवोगाद बी जावपाक नाका रे, कित्याक तूं ताका हें करता. ताका मागीर उमेद ना आनी ताणें म्हजे कडेन एक्सप्रेस केला, तूं तेका उलयना म्हणपालो. येदी व्हडली म्हणपालो लायब्ररी आसा, येदी व्हडली म्हणपालो ऑफीस आसा, कोण चलयतलो म्हणपालो. आनी तुगे म्हणपा ती शापत म्हणपालो ती ताजी तकलेन घालना का, तो तयार जातलो म्हणपालो. ताणें ताका लॉक बसयलो, तो फेल जालो. दुसरी फावटी बसयलो, दुसरी फावटी फेल जालो. ताणें ताका कोल्हापुरा व्हेलो, थंय फेल जालो. परत कोल्हापुरा दुसरी फावटी बसयलो, थंय फेल जालो. अरे तो ताका जर पास जावपा नाका, वाय विल ही पास. तो आदवोगाद जालो ना. त्या सुटयेक हे मुंबय गेले. एग्जाम्पला खातीर दिता तुमकां. त्या सुटयेक हे मुंबय गेले आनी मुंबय त्या तेंपाक इट वॉज जस्ट द बिगिनींग ऑफ ग्लोबलायझेशन. मनमोहन सिंग पिरियडाक एक्सपोर्ट ट्रेड भयंकर जातालो आनी एक्सपोर्ट मॅनेजमेंटाच्यो क्लासीस चलताल्यो उल्लाल नांवाच्यो मनशाच्यो. व्हेरी फेमस. आमचे उल्लालाचें पुस्तक सुद्दां आमगेले भुरगीं शिकताले. उल्लाल क्लासीस, त्या क्लासीक हो गेलो आनी थंय ताणें तो 6 म्हयन्याचो कोर्स केलो. ह्या 6 म्हयन्याच्या कोर्साच्या एंडाक ताका प्लेसमेंटा खातीर, त्या तेंपाक प्लेसमेंटा खातीर लोक आयले आनी तोपाज कंपनीचो, मल्होत्रा प्रॉडक्ट्स म्हणून जे पळय तोपाज म्हणून ब्लेडी येताले एक वेळार सामके फामाद, त्या तोपाज कंपनीचो मालक आयलो. ताणें त्या भुरग्याक पिकअप केलो. ताका ताणें एक्सपोर्ट डिविजन दुबय धाडलो. दुबयच्यान ताका इंग्लंडाक धाडलो. इंग्लंडाक पावतकीर तो बरीच वर्सां इंग्लंडाक काम केलें. फ्रॉम इंग्लंड ही वेंट टू ग्रीस. थंय एका चॉकलेट कंपनीक मल्टीनॅशनलाक ताणें काम केलें आनी लेटर ऑन फॉर फॅमिली रिजन फॉर गूड ही केम बॅक. एक आदवोगाद करपाचो बापायचो अट्टहास भुरग्यान करपाक दिलो ना. निमाण कडेन भुरगो आपल्या जाय तें करतलो. नेवर प्रेशरायज हिम. ताजेर बंधनां लादनाकात. पेरंटा खातीर टेक अवे, आवय बापाय खातीर, लव युअर चायल्ड अँड ट्रीट इट लायक युअर फ्रेंड. आय वॉज व्हेरी हॅपी. अनिशान सांगलें, बाबू अनिश बाबून आमकां सांगलें की पप्पा ताजो पप्पा म्हणून तो पप्पा कडेन नाच. ताजी रिलेशनशीप बापाय कडची ही मित्राची रिलेशनशीप. शिक्षकाच्यान भुरग्या कडेन मित्राची रिलेशनशीप दवरपा जाता. हांव म्हापशें शिकतना म्हजी एक टिचर आशिल्ली, ती म्हाका म्हणपाक लागली, कलीग म्हजी, ती म्हणपाली, सर तूं कितें त्या भुरग्यां बरोबर तूं चलत वता. अगो मागीर हांव तुजे बरोबर चलत येवं, भुरग्यां बरोबर चलत वता मागीर कितें हांव चलतां, म्हजे बरोबर भुरगीं चलतात. सो वॉट इज बीग अबावट इट. भुरग्यां बरोबर चलत वता पळय प्रिंसिपलान, हें ताका मान्य ना. अरे पूण हांव भुरग्यां बरोबर जेन्ना चलत वता तेन्ना भुरग्यांच्यो कितल्योश्यो गजाली म्हाका कळटात. फाल्यां डिसिप्लिनाचो प्रश्न जर आयलो, ते भुरगे मुगेले, ते मुगे आयकतले बरे भशेन आनी बरें हें जातलें. सो भुरग्याचो मित्र जाय. आवय बापायन भुरग्याचे मित्र जावचे आनी मित्र जर जातले जाल्यार ताका त्या भशेच्यान वागचें पडटलें. एक उदाहरण हांगा दिता आनी मागीर म्हजें उलोवप थांबयता. हांव सुना प्रांतान करियर कावन्सिलिंगा बसतालो. संदेश प्रभुदेसायान म्हाका ती एक फॅसिलिटी दिल्ली आनी तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणात भुरगे करियर कावन्सिलिंगा खातीर येताले. एक दीस एक हेडमास्टर म्हजे कडेन आयलो आनी ताजी बायल आनी ताजो भुरगो. आनीक नॉर्मली पेरंट्स येतात तेन्ना उलोवपाक पेरंट्साक हें केलें. ताका हांवें भुरग्याक हें करपाक ट्राय केली. भुरगो
कसोच उलयना 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 उलयना. एक्चुअली इट वॉज अ चॅलेंज टू मी. अरे म्हणजे कशें जातलें, हांव ताका इतलो ओपन करपाक ट्राय करता आनी तो उलयच ना, आनी उलयना जाल्यार तूं कावन्सिलर कांय करूंक शकना. म्हणटकीर बरो वेळ गेलो. आवय बापायक भायर धाडले. मागीर कितें जालें, अडखळ हे आसा तांकां भायर धाडलें आनी भुरग्याक उलोवपाक लायलो. अरे मागीर कितें जालें तुजें? ना सर कांय ना. ताका प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो की तो भुरगो एका इश्कॉलाक फेल जाल्लो. त्या इश्कॉलाक त्या भुरग्याक परतो कंटिन्यू जावपाक जाय आशिल्लो. बापूय ताका दुसऱ्या इश्कॉलाक धाडपाक पळयतालो. बापूय आनी आवय मदीं समन्वय नाशिल्लो ह्या विशयाचेर आनी देर फॉर द प्रॉब्लेम. तर उलयना म्हणटा हें जातकीर हांव आतां एक गुगली घाली हाजेर आनी ताका विचारलें, तुका पप्पा आनी मम्मी हातूंतली कोण आवडटा? तुका पप्पा आवडटा? ना म्हणपा लागलो. मम्मी आवडटा? ना म्हणपा लागलो. नॉर्मली भुरगो टू बी सेफर दोगांय आवडटा म्हणटा. हो म्हणटा पप्पाय आवडना मम्मी आवडना. अरे बाबा कोण आवडटा? मामा आवडटा म्हणपा लागलो. ओके बरें आसा. तूं मामा कडेन केन्ना उलयल्लो? ना म्हणपा लागलो. उलोवपाचो हें आयलो ना. भुरगो मातसो ओवरेज जाला, 9th फेल जाला, रिपीट जाला, सो यू कॅन इमॅजीन. तर म्हणपा लागलो अँड देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी दॅट हॅपन्स इन द हावस. जो उलयनाशिल्लो भुरगो तो म्हजे कडेन सरळ सरळ उलयलो. हांवें बाबाक भितर आपयलें आनी भुरग्याक भायर धाडलो. म्हणपा लागलें तुजें हें कितें? आमी म्हजें सजेशन ताका आसतेच इश्कॉलान कंटिन्यू कर एक. आनी नंबर 2 सजेशन, तुज्या भुरग्याचेर प्रेम करपाक तुमी दोगांय शिकात, रागार जावं नाका तो म्हण. अँड देन दे वेंट अवे. इट्स अ गूड पार्ट दॅट इव्हेंच्युअली एट अ लेटर स्टेज आय रियलायज तो भुरगो क्लियर्ड इज SSC, ताजे फुडें खंय तरी गेलो अँड ऑल दोज थिंग. भुरग्याचो मित्र जावप आज काळांत गरजेचें आसा. आनी ह्यो गजाली भाईच्या पुस्तकांतल्यान एक दीस इज लायक अ कोड. एक हे पुस्तक प्रत्येका कडेन एक हँडबूक म्हणून आसचें. आमी ठरयलां भाई म्हाका एक थोडो बरे नंबर ऑफ बुक्स आय वील बाय. कारण हाजे फुडें हांव खंयच्याय कोणाच्याय म्हज्या स्टुडंटाच्या बी लग्नाक किंवा स्टुडंटाच्या भुरग्यांच्या लग्नाक बी वतलो न्ही तेन्ना ह्या पुस्तकाचोच गिफ्ट दितलो. बिकॉज that is the way in which these books will go to a larger number of people. चडांत चड लोकां मेरेन ही पुस्तक पावली. भाई तुवें शिक्षणीक क्षेत्रांत अक्षरशः क्रांती घडयल्या. ही घडये कांय लोकांक खबर आसची ना, खूब लोकांक खबर आसतली. आपली स्वताची एक सेटल्ड टीचर ऑफ हायर सेकंडरी, एस एस आंगले हायर सेकंडरीचो टीचर म्हणून आशिल्लो तो, टीचर ग्रेड 1 तें सोडलो आनी तो रवींद्र केळेकर नाट्य मंदिराक आपले रवींद्र केळेकर विद्यालयाक तो हेडमास्टर म्हणून आयलो. तो हेडमास्टर म्हणून तेन्ना आय थिंक ही वॉज नॉट इवन गेटींग हेडमास्टर्स सॅलरी. ही वॉज नॉट इवन गिवन गेटींग द सॅलरी ऑफ टीचर ग्रेड 1. अंडर ग्रॅज्युएट सॅलरीचेर तो आयलो. आनी त्या जाग्यार येवन ताणें त्या इश्कॉलाचो येदो कायापलट केलो. म्हाका याद जाता हांवें ताका सांगिल्लें केन्ना तरी तेन्ना आयिल्लें तेन्ना, तूं भिनाका, तूं फुडें वच. एक स्टेज म्हण येतली ज्या वेळार लोक मागीर आमचे कडेन येतले, तूं बायलो दोस्त मरे, म्हगेलें एक भुरगें एडमिशन जाता जाल्यार मातशें पळय म्हणून सांगपाक. अँड आय एम व्हेरी हॅपी टू टेल यू, आज रोजी आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळेंत कोंकणींतल्यान, कोंकणी मिडियमांतल्यान प्रायमरी स्कुलांतल्यान शिकून भुरगीं खंय खंय पावतात. एक भुरग्याचो कंप्लीट कायापालट करणारी ही एक शाळा, हें एक इस्कॉल. आनी त्या इस्कॉलाचो एका अतिशय समर्थ अशें नेतृत्व. भाई वी लूक एट यू, वी एक्सपेक्ट, तुजे कडल्यान आमी एक एक्सपेक्ट करतात दॅट यू बी द टॉप एज्युकेशनल लिडर ऑफ गोवा. तुवें ऑलरेडी तुजी पांय त्या बुटांक घाल्यात. आमचे कडेन तज्ञ बिज्ञ खूब आहात. शिक्षण तज्ञाची आमचे कडेन कमतरता ना, आमचे कडेन सगळी तज्ञाची कमतरता ना. दुर्दैवान गोंय आय मीन प्रोग्रेस जायना. तज्ञ आहात खूब आमचे कडेन. हांव त्या तज्ञाचे बद्दल म्हणना. तूं खऱ्या अर्थान शिक्षणा कडेन त्या भशेन पळयता. शिक्षणा कडेन तुमी तुजी लागणूक दाखयल्या आनी ती लागणूक अशीच चालू उरची आनी तुजें नांव ह्या शिक्षण क्षेत्रांत अजरामर जावचें असो म्हजो एक आशिर्वाद तुका हांव दितां. आनी एक 5-7 वर्सांनी तो रिटायर जातलो. एम आय रायट? 6.5 वर्सांनी रिटायर जातलो. रिटायर जाता कितें करया म्हणून तुका चिंता ना. लक्षांत घे, कांयच प्रॉब्लेम ना तुका. तुका रिटायर जातकीर तूं जगसर you can be a good counselor to the students, good counselor to the parents, good counselor to the teachers,
आनी हें समाजाचें जें काम आसा हें खूब व्हड आसा. तें काम करपाक तुका देवान खूब बरें आयुश्य दिवं, आरोग्य दिवं आनी तुजी प्रगती, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराची प्रगती अशीच वयर वयर जायत रावूं. तुजी बिल्डींग जाता तितले बेगीन जावूं. जे जे कोण पळय आसात सरकार बिरकार सगळे तांकां बरी बुद्ध मेळूं अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. सरान शेवटाक जी इत्सा परगटायली ते इच्छेक तुमच्या सगळ्यांचे वतीन हांव ह्या समयार तथास्तू म्हणन. भाईक लाबिल्लें तुमचें मार्गदर्शन, तुमचो सांगात, तुमी केल्ले संस्कार तांच्या लिखाणांतल्यान आमचे सामकार येतात. धन्य ते विद्यार्थी जांकां तुमचे सारके शिक्षक लाभले. चडान चड देव बरें करूं सर. फुडले सुवातेर हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमनिस्त प्राचार्य माधव कामत हांचे लागीं मागतां तांणी कांय जाणांचो मानचिन्ह दिवन हांगा ह्या समयार भोवमान करचो. पयले सुवातेर सुरवातीक संगीत मेडली सादर करपी जो पंगड आशिल्लो, गोंयभर नामना मेळिल्लो असो हो पंगड, जाची धुरा सांबाळपी आशिल्ले रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे संगीत शिक्षक लक्ष्मण बाब नायक हांचे लागीं मागतात आनी मुखार येवन सरांच्या हातांतल्यान हे मानचिन्ह स्विकारचें. आयच्या ह्या सुवाळ्याची व्हिडिओग्राफी सांबाळपी पलाश अग्नी स्टुडिओज मागता पलाश अग्नी हाजे लागीं मानचिन्ह स्विकारचें. आत्मसोध पुस्तकाचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशन्सचे जाळवणदार भौमनिस्त दिनेश सर मणेरकर हांचे लागीं मागतात आनी आपलें मानचिन्ह मानेस्तां कडल्यान स्विकारचें. आयचो सुवाळो आपल्या कॅमेऱ्यांत बंदिस्त करपी फोटोग्राफर सुखदेश कोसंबे हाचे लागीं मागता ताणें आपलें मानचिन्ह स्विकारचें. देव बरें करूं सर. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमनिस्त प्राचार्य माधव कामत सर निवृत्त प्राचार्य म्हणून वावरतना लेगीत शैक्षणिक मळार जो वावर चल्ला ताचेर बारीकसाणीन लक्ष दवरून ताचेर भाश्य करपाची संद तांणी केन्नाच सोडली ना. अणभव संपन्न अशें ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व, एक शिक्षण तज्ञ जांचे कडेन आमी एक थंडपणान काम करपी व्यक्तिमत्व म्हूण पळयतात. MS कामत सर जांची वळख करतना MS इतलींच उतरां पुरो जातात ते MS कामत सर. MS कामत म्हणल्यार एक हास्तें आनी मितभाशी व्यक्तिमत्व. MS कामत म्हणल्यार मोबायलाच्या युगांत लेगीत पत्र बरोवन तुस्त तोखणाय करपी आनी स्फूर्त वाडोवपी व्यक्तिमत्व हाची गवाय ह्या सभाघरांत बशिल्ले जायते जाण आसतले. MS कामत म्हळ्यार जमनीर पांय आशिल्ले डावन टू अर्थ व्यक्तिमत्व. MS कामत म्हळ्यार साखरेंत घुळयिल्लो आवाज जाचो अणभव तुमी आतांच घेतले. मागता सरा लागीं MS कामत सर मेंटरिंग सोल हांचे लागीं ताणें ह्या समयार आपलें उलोवप करचें. आयच्या ह्या उर्बेभरीत आनी अत्यंत सोबीत अशा दबाजाचे उत्सव मूर्ती आत्मसोध ह्या भोवमोलादीक पुस्तकाचे लेखक भौमनिस्त अनंत बाब अग्नी, मानाचे सोयरे प्राचार्य भास्करबाब नायक, आनी एक मानाचे सोयरे डॉ. नारायण देसाय, सूत्रधार बाय श्रुती नायक, ह्या दबाजा फाटल्यान ज्यांचे कश्ट, ज्यांचे पैसे, ज्यांचे श्रम आनी ज्यांची उर्बा लाभल्या ते संजना प्रकाशनाचे सर्वे सर्वा उत्साह मूर्ती बाब दिनेश बाब मणेरकार, म्हज्या समोर उपस्थित आशिल्ले वया खातीर मातशी म्हणजे ब्लॉकेड येता, चटकन एखादें नांव विसरता. म्हज्या समोर उपस्थित आशिल्ले ह्या दबाजाचे शोभा वाडोवपी ज्येष्ठ श्रेष्ठ अशे लेखक, संस्कृतीच्या विविध मळाचेर काम करपी ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ कार्यकर्ते, तारे जमी पर म्हणटा तशे ह्या सभागृहात उपस्थित आशिल्लो प्रत्येक जण उत्सव मूर्ती, उत्साह मूर्ती
स्वताच्या कार्यान आपल्या व्यक्तिमत्वा भोवती वलयांकृत असे वलयांकृत असे चक्र धारण करपी असे हे सभागृह हाच्या पयलीं केन्ना अनुभव घेवंक ना. एक व्हड अशे समाधान दिवपी, आनंद दिवपी, उर्बा दिवपी अशा व्यक्तिमत्वांनी हे सभागृह आज भरिल्ले आसा. सगळ्यात पयलीं लेखक, शिक्षक, प्राचार्य अनंत अग्नी हांकां एक अत्यंत उपयुक्त आनी व्हड मोलादीक आनी उजवाडाची वाट दाखोवपी पुस्तक बरयल्ल्या पासत उलवणीत परबी. पुस्तकाचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशनाचे धनी कोंकणी संस्कृतीचे ध्यासपंथी उपासक दिनेश बाब मणेरकार हांकांय उलवणीत परबी. सॉरी म्हजें नांव घेवपाक वेळ लागलो हेतून. पुस्तक छापून ते उजवाडाक हाडपा पासत जे जे म्हणून वावुरल्यात त्या सगळ्या समेस्तांक मायमोगाचे धन्यवाद. तांकां मनाक काळजांतल्यान तांचें कौतुक. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर पुस्तकांक पुण्य संपत्ती म्हणटा. सगळींच पुस्तकां पुण्य संपत्ती नासतात. आत्मसोध हे लिटरली आनी लिटररी सेन्स ह्या दोनूय सेन्सांनी दोनूय अर्थांनी पुण्य संपत्ती जावन आसा. कोंकणी साहित्याक गिरेस्त करपी आसा. त्याच वांगडा शिक्षणाच्या मळार वावुरपी सगळ्या घटकांक उदरगतीचो मार्ग दाखोवपी अशें आसा. एकदां वाचून कोनशाक उडोवपाचें हें पुस्तक न्हय. तें वाचपाचें, चिंतपाचें, मननाचें आनी सदा सर्वकाल स्मरणांत दवरपाचो असो एक मार्गदर्शक ग्रंथ. रानांत वाट चुकिल्ल्याक कंपास म्हणजे होकायंत्र, ह्या होकायंत्राचें जें म्हत्व आसता तेंच आयच्या भ्रांत चित्त कन्फ्यूज जाल्ल्या समाज पुरुषाक ह्या आत्मसोधाचें म्हत्व आसा. मार्टन लुथर किंग ज्युनियर हाणें बरोवन दवरला, whereas we have in our age guided missiles, we have misguided men and women. ह्या मिसगायडेड मॅन एंड विमेनाक मार्ग दाखोवपाक जाय. सत्याचो, सर्वकाल सुखाचो उजो मार्ग गौतम बुद्धान सांगिल्ल्या प्रमाणे उजो मार्ग दाखोवपाक जाय. आनी तो मार्ग दाखोवपी जे काही ग्रंथ आसात त्या ग्रंथां मदीं अग्रपुजेचो मान नंदबाब तुज्या ग्रंथाक पावता. कोठारी कमिशनान एक म्हत्वाच्या वाक्यान आपलो रिपोर्ट काही वर्सां पयलीं बरोवन सुरवात केली की डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज क्रिएटेड इन इट्स क्लासरूम्स. एखादो देश कितलो उंची गाठता उदरगतीच्या नदरेन ते त्या देशांतल्या शिक्षण प्रणालीचेर ठरता. आणि ही शिक्षण प्रणाली जर सशक्त आसत, बळकट आसत जाल्यार तो देशूय सशक्त जाता, बळकट जाता सगळ्या नदरेन, फिजिकली, फायनान्शियली, इकॉनॉमिकली, इमोशनली अँड स्पिरिच्युअली. आणि शिक्षण हे 3 माध्यमांतल्यान आमी समाजा पर्यंत पावयतात. नॉलेज, स्किल्स अँड व्हॅल्यूज, ज्ञान, कला कौशल्य आणि मूल्य व्यवस्था. सो म्हणजे सध्या शिक्षणाचो तंबू आसा तो 3 खामी कसो तंबू आसा, नॉलेज, स्किल्स आनी व्हॅल्यूज जो. पूण खरें पळयत जाल्यार हो शिक्षणाचो तंबू इतलो पेजाद आसा की ताका आनी एक खांब जाय. तो 4 खांब्याचेर उबो आसूंक जाय. नॉलेज, स्किल्स आनी व्हॅल्यूज इतल्यान भागना
ताका चवथो एक खांबो आसूंक जाय आनी तो म्हणजे शाणपणाचो खांबो. नॉलेज, स्किल्स, व्हॅल्यूज प्लस विजडम. हे विजडम शाळा कॉलेजींनी मेळना, टेक्स्ट बुकांनी मेळना, हे भायल्यान घेवचें पडटा. आनी भायल्यान घेवचें पडटा ते भायल्यांतलो घेवपाचो एक सोर्स आसा, प्रमुख सोर्स म्हणजे साहित्याचो. म्हज्या समोर हांगा व्हडले व्हडले दिग्गज साहित्यीक बसल्यात, तांचें हें कर्तव्य आसा. ते लेस देन दिग्गज आसा तांचेंय कर्तव्य आसा. साहित्यिकांचें कर्तव्य की हो जो शाणपणाचो खांबो आसा जो शिक्षण क्षेत्र प्रोवायड करूंक आमकां दिवंक शकना पूण समाजाक ताची अत्यंत गरज आसा, तो खांबो साहित्यिकांनी उबो करूंक जाय. आनी म्हाका सांगपाक खोस जाता, आनंद जाता की अनंत अग्निबाबान जो ग्रंथ सिद्ध केला तो ग्रंथ म्हणजे हे शाणपण समाजाक, भुरग्यांक, पालकांक, शिक्षकांक, शिक्षण क्षेत्रांतल्या मळाचेर काम करपी सगळ्यांक आनी सगळ्या वाचकांक शाणपणाचो मार्ग दाखयता आनी शाणपणाचो एक खांबो तयार करता की जे 3 खांबे शिक्षण क्षेत्रांतल्यान मेळटात. चवथो खांबो जो भायल्यान भुरग्यांक घेवचो हाडचो पडटा तो त्या खांबाच्या उबारणी खातीर जे गडगंज चिरे जाय तातलो एक व्हडलो गडगंज चिरो तुवें उबो करून दिला आनी त्या बद्दल तुका धन्यवाद. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता कांय बऱ्यो सुचना जाल्यो की हे पुस्तक सगळ्या मेरेन समाजातल्या सगळ्या घटकां मेरेन पावूंक जाय वगैरे वगैरे. अत्यंत उपयुक्त सूचना. तातूंत म्हाका एक बरी गजाल दिसता ती म्हणजे अशी की शाळांनी, कॉलेजांत अजून तें जायना पूण शाळांनी सकाळची असेंब्ली जाता आनी थंय काही काणयो, काही गाणी, स्फूर्ती देणारी, उर्बा देणारी अशी तेन्ना म्हणली जातात. गाणी म्हणटात, काणयो सांगतात. तर तातूंत नेसेसरिली आस्पाव जावंक जाय ह्या आत्मसोद ह्या पुस्तकांत जी अश्यो बऱ्योचश्यो कथा आसात तांचें वाचन त्या असेंब्लीन जावप गरजेचें. आनी म्हाका अशें सांगून दिसता की शालेय कार्यक्रमांत एखाद्या शाळेंत भुरगो जॉयन जालो आनी तो भायर सरपाच्या काळा मेरेन कमीत कमी एक तरी हातूंतलो धडो त्या भुरग्याच्या कानार पडूंक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की एकदां वाचल्या नंतर ते आयुश्यभराचे त्या भुरग्याच्या मनान उरतले, टिकतले आनी फुडाराक ताची वाटचाल करपाच्या बाबतींत ताका त्या वाचनांतल्यान प्रकाश मेळटलो. इतली पावरफूल तुमची बॅटरी आसा, इतली पावरफूल तुमची ज्योत आसा, इतली पावरफूल तुमचो अंगार आसा. गोंयांत शाळा कॉलेजींनी विचारवंत, गुणवंत, प्रतिभावंत शिक्षकांची कमतरता ना. हांगा देख आसा 1, 2, 3 प्राचार्य एकापेक्षा एक उजवाडधारी, एनर्जीधारी, उर्बाधारी अशे प्रेरणा स्तोत्र. आकाशात एकूच सूर्य आसता, हांगा 3 सूर्य बसल्यात. तो तर भास्कर पूण नुसत्या नांवाचो सूर्य न्ही, कर्तृत्वान सूर्य. अग्निबाब कर्तृत्वान सूर्य, नारायण बाब कर्तृत्वान सूर्य. गोंयचें भाग्य अशें शिक्षण तज्ञ म्हणटा तातूंत ही करन्सी सामकी गुळगुळीत जाल्या. तज्ञ म्हणपाचें व्हडना परंतु शिक्षणाच्या बाबतींत असीम आनी अफाट अशें कार्य केल्ले सानेगुरूच्या शब्दांत म्हणजे ही धडपडती मुले, प्रगतीशील मुले आनी सगळ्यांत म्हणजे इनोवेटीव काम करपाची हे कार्यकर्ते, अशा खूब कार्यकर्ते आमच्या गोंयांत आसा. म्हजो मित्र आनी शिश्य मनोज बाब कामत आसा काणकोणांत. तो खरें म्हळ्यार IMFान आनी वर्ल्ड बँकेन वचपाचो कॅटेगरीचो मनीस, पूण काणकोणच्या ल्हानशा खेडेगांवांतल्या कॉलेजांत ताणें प्राचार्य पद स्विकारलां. आनी जशें अग्नीन
ह्या केळेकर स्कुलाचो कायापालट केला तसो ताणें थोड्या अवधीत काणकोणच्या कॉलेजाचो कायापालट केला आणि ते कॉलेज ताज्या मार्गदर्शना खाली आनी अधिपत्या खाली थोड्याच दिसां भितर हिंदुस्थानांतले एक नंबर 1 कॉलेज जातले अशी म्हाका खात्री आसा. तर ह्या सगळ्या विद्वानांक आनी प्रज्ञावंतांक आनी प्रतिभावंतांक म्हजी एक विनंती आसा की अनंत बाबान एक उत्तम उदाहरण घालून दिलां. ताणें असो एक समर्थ उजवाडाचो ग्रंथ निर्माण केला, आमच्या समोर दवरला. तांकां जशे अनुभव आयल्यात, तांची जशी चिंतनां आसात, तांची जशी निरीक्षणां आसात, तशीच निरीक्षणां तुमकांय आसतली, तसली चिंतनां तुमी केल्या आसतले, तसे अनुभव तुमी अनुभवले आसतले. तर जसो तांणी ग्रंथ असो सिद्ध केला तसे तुम्ही अशे ग्रंथ सिद्ध करचे आणि ह्या कोंकणी साहित्याचे जो प्रपंच आसा, साहित्याचो जो संभार आसा, समृद्धी आसा, संपत्ती आसा, तातूंत तुमी भर घालची अशी तुमकां नमळायेची विनंती. आणि ही विनंती चॅरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, तशें माय रिक्वेस्ट बिगिन्स हियर एंड नाव टू भास्कर बाब, अनंत बाब आणि मनोज बाब. तुम्ही ही म्हजी विनंती मान्य करची आणि बेगिनान बेगीन तुमचे ग्रंथ सिद्ध करचे. आणि अनंत बाबान एक मशाल पेटयल्या, तुम्ही आमच्या फाटल्यान आनीकूय मशालो पेटयात आणि गोंयचे सांस्कृतीक जीवन, शैक्षणीक जीवन आनीकूय समृद्ध करात अशी नमनायेची विनंती. ह्या पुस्तकांतल्यान लेखकान आदर्श पालक आणि आदर्श पालकत्व हांचे भुरग्याच्या शिक्षणीक प्रगतीक कितले आनी कशें म्हत्व आसा तें फिशालकायेन सांगलां. खरें म्हळ्यार पालक हे भुरग्याचे सगळ्यांत पयले शिक्षक. थेट जन्मा पासून शाळेंत दाखल जाय म्हणसर आनी त्या उपरांत पालकांचे शिक्षण विशयक योगदान भुरग्या खातीर चालूच आसता. शाळेंत दाखल जावच्या पयलीं भुरग्याक जे प्री स्कूल एज्युकेशन दितात तातूंतल्यान भुरग्याची शिक्षणीक बुनयाद घटमूट जाता. ती बुनयाद जितली घट तितले भुरगे चड बुदवंत जाता, चड गुणवंत जाता आनी चड कर्तृत्ववंतूय जाता. ह्या विशयाचेर पाश्चात्य देशांत खोलायेन संशोधन चालू आसा. ते इतले म्हत्वाचें थारलां तें संशोधन की ह्या मळावयल्या एका संशोधकाक नोबेल प्रायज फावो जाला. मतींत घेयात, अनंत बाबान ज्या विशयाची फोडणीशी ह्या पुस्तकांतल्यान केल्या त्याच विशया वयल्या संशोधकाक हालीं हालीं इकॉनॉमिक्साचे नोबेल प्रायज फावो जाला. जेम्स हेकमॅन हो अमेरिकेंतल्या चिकागो युनिवर्सिटींतलो प्राध्यापक आनी सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स फॉर डेव्हलपमेंट हाजो मुखेली म्हणून ते काम करतात. तांचे संशोधनाचोय वावर चालू आसा. त्या भाग्यवंताक नोबेल प्रायज फावो जाला. ताज्या फॅक्टर्स डिटर्मिनींग ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या खूब खोलायेन आनी खूब देशांनी केल्ल्या संशोधना अंती ते निश्कर्श काडटात ते अशे. Most people wrongly think that only school can prepare traits that enable us to thrive and prosper. Only school can give us power to thrive and prosper. But key factors start in the family, not in the school. The key factors start in the family. Parent-teacher engagement is the essence of child development. Many parents don't realize the power they have to build their child's skills. Once they realize this, they raise it well. Experiments have proved this. Experiments have proved this in Jamaica, China,
Colombia, Ireland, Nepal, and Orissa in India. The Heckman research has provided, the Heckman research has proved that high returns on investment in preschool education skills are really very high. And तो Heckman फुडें सांगता की ह्या प्रीस्कूल एज्युकेशनाचेर पैसा खर्च करपा खातीर जर सरकाराक दुसऱ्या खंयच्याय कडल्यान हात मारून ते पैसा डायवर्ट करचे आसत जाल्यार ते पुण्य कर्म सरकारान करचे, तातूंत समाजाक शासनाची उदरगतीची प्राप्ती जातली. Last but not least, the Nobel laureate also advises, keep on learning new things constantly, including the new things that come from outside school. Enjoy novels, enjoy poetry, enjoy plays, enjoy art. पुस्तकी ज्ञानावांगडाच कला, साहित्य आणि निसर्ग हांचे कडेनूय इश्टागत करात. आणि हे आजूच न्हय, चार्ल्स डार्विनान 200 वर्सां पूर्वी आपल्या आत्मचरित्रांत हे बरयलां की फक्त सायन्स आनी टेक्नॉलॉजी, बुकीश नॉलेज हेच्या फाटल्यान लागू नाकात, तेही शिकात, परंतु निसर्गा कडेन इश्टागत करात, नाटकां पळयात, कविता वाचात, चित्रां काडात, चित्रां पळयात. जे जगान जे सुंदर मंगल पवित्र आसा ताजो सगळ्याचो आस्वाद घेयात, ताज्या पासून आनंद घेयात आनी वयर सरात. हे चार्ल्स डार्विनाचे एक आमकां सांगलें, जे डार्विनान 200 वर्सां सांगिल्लें तेच हेकमान आतांय सांगता आनी हे शिक्षण तज्ञ बी आतां सांगतात. आनी हे जर हाका जर पाळो जर दिलो जर जायत जाल्यार आमचें शिक्षण ही आनंदयात्रा जातली आनी भुरगीं रडट्या तोंडान दोखा गाळीत शाळेंत वचचे ना. ते शाळा म्हणटा ते एक आनंदाचो जागो, आनंद मेळोवपाचो, आनंद घेवपाचो, आनंद दिवपाचो जागो, अशें वातावरण निर्माण जातलें आनी भुरग्यांक एक आनंदाचो व्हडलो स्त्रोत प्राप्त जातलो. ही किबया करपाचें काम शिक्षण क्षेत्रांत जे वावर करतात तांचें काम. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की आनंद बाबान ज्या विशयांक हात घाला तातल्या कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर जागतीक पावंड्याचेर संशोधन जालां आनी संशोधकांक जागतीक प्रतिश्ठेचें नोबेल पारितोषिक प्राप्त जालां. हातूंत आत्मशोध ह्या पुस्तकाचो गौरव आसा आनी ताज्या प्रतिभावंत लेखकाचोय गौरव आसा. त्या गौरवाचो आमी आनंद घेतात आनी आमी तांकां विनंती करतात की हो जो वावर तुमी केला साहित्याच्या वरवीं समाजाक उदरगतीच्या मार्गार व्हरपाचो, तो वावर तुमी फुडें चालू दवरात आनी त्या खातीर तुमकां दीर्घायुश्य, तुमकां बऱ्यांतलें बरें आयुश्य आनी बरी उमेद उपाट लागू आनी सगळ्याचें देव बरें करूं म्हणटा आनी निरोप. चड आनी चड देव बरें करूं सर. सरान आपल्या उलोवपांतल्यान खासा नमूद केल्ली एक गजाल ती म्हळ्यार म्हजे सारकिल्ले आनी हेर शिक्षक हांगा ह्या सभाघरांत उपस्थित आसात आनी लक्षांत दवरून चालीक लावपा सारकी ती म्हळ्यार एसम्ब्लीक ह्या लेखांचें वाचन. एसम्ब्लीक भुरग्यांक पावपाक येवपी पालक आसतात, भुरगे आसतात. ह्या विद्यार्थ्यां मदल्या 4 विद्यार्थ्यांच्या कानार ही उतरां लक्षपूर्वक जर पडलीं, तांणी जर ती घेतलीं आनी ती आचरणांत हाडली, तांचे मदीं जर तो बदल घडलो, पालकांच्या विचारसरणेंत जर हो बदल घडलो जाल्यार हांव म्हणन हेंच ह्या आत्मसोदाचें जैत थारतलें. आयच्या ह्या सोबीत अशा सुवाळ्याची याद अग्नी कुटुंबाचे वतीन मानेस्तांक मोगाचें एक यादस्तीक भेटोवपाचो हो खीण मागता. प्रसादभाई अग्नी हांचे लागीं मुखार सरून तांणी मानेस्तांक ही मोगाची भेट भेटोवची. पयले सुवातेर आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे प्राचार्य सर कामत हांकां एक मोगाची भेट. मानाचे सोयरे
भास्कर सरनाईक. तशेंच मानाचे सोयरे नारायण सरदेसाय. भाई म्हजो निवेदनांतलो गुरू. म्हाका माचयेर आपल्या सांगाता पयले सुवातेर पयल्याच वेळा पैंगीणी जाल्ल्या रिटायर्ड गॅझेटेड ऑफिसरांच्या सत्कार सुवाळ्याक भाईन आपल्या सांगाता उबें केलें आनी तेन्नाच्यान म्हाका निवेदनाची आवड म्हजे मदीं तयार जाली. भाई मदीं कितलेशेच गूण आसात ते आतां मेरेन आमी आयकल्यात, आमी सगळ्यांनी अणभवल्यात. तांचे शाळेंतले भुरगे, रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरांतले भुरगे, हांव म्हणन तांचे सारकिल्ले भाग्यवान आनीक दुसरे कोण ना. भाई सारकिल्लो मुख्याध्यापक लाभप म्हळ्यार हांव म्हजे कडेन म्हाका उतरां खरेंच सुचनात. कारण भाई भुरग्यां मदीं एक भुरगो जावन वावुरतना आमी पळयला. खळखळून ताचो हांसो भुरग्याक त्या हास्या सांगाता वेंगायतना पळयला, लागीं काडटना पळयला. इश्टाच्या उगडासान दोळ्यान दुखां भरतना पळयला. आयज ह्या समयार इतली व्हड उपस्थिती ह्या सभाघरांत तांच्या मोगा पासत जाल्या हें दुबाविरयत. भाईक ह्या समयार आपल्या उमाळ्याक वाट करून दिवपा खातीर वदळच्यान भाई रावता. आनी हे उमाळे कितलेशे दीस जाले हे बाळक जल्माक येवपाचें आसा आनी आपल्याक कितलेशेच जाण आपले फाटीक लागिल्ले, आपली घरचीं, आपलो पूत हांच्या सगळे सपनाक आकार दीत आयज हें आत्मसोद पुस्तक तुमच्या आमच्या भेटेक आयलां. आनी तें येता आसतना ताचे फाटली दर एक लेख बरयता आसतना जें जें तांणी अणभवलां आसतलें तें सगळें दोळ्या मुखार येवन गेलां आसतलें. मागतां भाई लागीं ह्या समयार आपल्या उमाळ्याक वाट करून दिवची. संजना पब्लिकेशनान घडोवन हाडिल्ल्या म्हज्या आत्मसोद ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक माचयेर हजर आशिल्ले MES कॉलेजीच्या आदले प्राचार्य आनी आतांचे अध्यक्ष माधव बाब कामत, जांकां सगळे गोंय आदरान MS कामत बाब म्हणून पाचारता. म्हजे जशें अनिशान सांगलें सुरवेक की ज्यांच्या खंयच्याय उतरा बगर आमच्या घरांतलो निर्णय जायना अशें भास्कर नायक सर आनीक नारायण देसाय सर. म्हजी खूब लांब काळाची इश्टीण स्वातीबाई, मुखार आशिल्ल्या मदीं सगळ्यांची नांव घेवचींशें दिसतात, पूण तो मोह टाळचो पडटा कारण वेळ जाला, सगळ्यांक घरा वचपाचें आसा. पूण कांय नांवांचो उल्लेख जावंकूच जाय. तातूंत भितर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भाई मावजो, सरस्वती सन्मान फावो जाल्ले महाबळेश्वर बाब सैल, हांगा मुखार हजर आशिल्ले सगळे पत्रकार म्हणजे इश्ट आनी गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान हांगा हजर आशिल्ले साहित्यप्रेमी, शिक्षणप्रेमी. हांव एक 10 मिनटां उलयतलों कारण म्हाका आयज मनांतल्यो कांय भावना व्यक्त करपाच्यो आसात. हांव जेन्ना म्हज्या जिविता कडेन पळयता, म्हज्या जिविताचे हांव 4 पावंडे सदांच धरून चलतां. तातूंतलो पयलो पावंडो म्हज्या जल्मा सावन म्हजे दामोदर कॉलेजींत हांव पावता मेरेनचो, म्हणजे जवळ 15-16 वर्सांचो. आनीक ह्या म्हज्या भुरगेपणांत म्हज्या आवयन, म्हज्या बापायन जे म्हजे संस्कार केले त्या संस्कारांनी म्हज्या जिविताचें मुळावण घडलें अशें हांव धरून चलतां. कारण बरे आवय बापूय मेळप हें खऱ्यांनी भाग्य आसता. आनी जशें अनिशान सांगलें की आमच्या घरांत एक परंपरा आसा, आमी आवय बापूय पूत हें आमचे मदीं नातें ना, आमचे मदीं इश्टागतीचें नातें आसता. आनीक म्हजो बापूय जेन्ना आशिल्लो तो आनी अनीश हांचे मदीं आजो नातवाचें नातें केन्नाच नासतालें. ते अक्षरशः फ्रेंड आसताले. ते एकामेकाची अशे तरेची फकाणां करताले की कोणाकय दिसचें अरे कितें घरांत कितें चल्लां, हांचेर संस्कार जाले ना काय म्हणून. पूण ते खरे संस्कार आसताले अशें हांव धरून चलतां कारण तातूंतल्यान नातें वाडटालें, मोग वाडटालो. आनी तेंच नातें, तोच मोग, तीच परंपरा हांव मुखार व्हरपाचो यत्न करता, म्हजो भाव प्रसाद मुखार व्हरपाचो यत्न करता. आनी म्हणून आमी जरी वेगळीं रावतात 2 वेगळ्या घरांनी जाल्यार सुद्दां आमी मनान आमी एकठांय रावतात. आनी अशे तरेची परंपरा सगळ्या घरांनी तयार जावची अशें म्हाका दिसता. ताजे उपरांतचो काळ हांव म्हजो मानता तो दामोदर कॉलेजींत पावलो. घडये दामोदर कॉलेजींत हांव पावलो नाशिल्लो जर जायत जाल्यार म्हजी जिविताची वाट एका वेगळे तरेन पावतली आशिल्ली.
आणि दामोदर कॉलेजीत पावतकीर जशे एक बरे पालक गरजेचे असतात जिवीत घडोवपाक, तशे एक बरे शिक्षकय बी गरजेचे असतात. हाजी एक 2 देखी दिता आणि त्यो तातूंतली एक देख जी आसा ती मुळे सरांची आसा, जी पुस्तकां भितर आयिल्ली आसा, सो ज्याचो उल्लेख हांव टाळटां. दामोदर कॉलेजींत जेन्ना पावलो फर्स्ट इयराक तेन्ना भास्कर सर मेळ्ळे, मुळे सर मेळ्ळे, तिंबले सर मेळ्ळे आनी खूब जाणां, आनीकय नांव हांव घेना. एक 2 गजाली सांगपाक जाय की कशे तरेन मनीस एखादो टिचर भुरग्याची वाट, भुरग्याचेर संस्कार करपाक शकता. दामोदर कॉलेजींत त्या वेळाचेर चवथीचे सुटयेचे पयलीं 2 दीस जे आसता ते सिंगींग कॉम्पिटिशन आसतालें. आतां म्हाका खबर ना. आनी त्या सिंगींग कॉम्पिटिशनाचे 2 स्पेशालिटी, एक बऱ्यांतले बरे सिंगर साई मामा आशिल्लो, आतां भायर सरला. साई मामा वॉज अ गुड सिंगर त्या वेळावेलो दामोदर कॉलेजींतलो. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ते बरे सिंगर आयले रे आयले, बॉम्ब पेटोवप, डुम, आनीक ताका आबूज करप. आनीक हे असले सगळे तवनास भुरगे जे आशिल्ले तांची ही कामां. आनीक आमी त्या वर्साक प्लॅन केले अशेंच, थोडे बॉम्ब बीम हाडले. आनीक भास्कर सराक हें सगळें खबर आसतालें, कारण सगळ्या तवनासांचो फ्रेंड भास्कर सर. आनीक भास्कर सरान आमच्यांतल्या एकल्याक आपोवन व्हेलो आनी सांगलें की अरे बॉम्ब बीम घेतल्या मरे, कितले घेतल्या, सारके घेतल्यात, पावतले, कमी पडले जाल्यार म्हजे कडेन आसात आं. सर आमी ना सर, आमी ना. आनीक म्हाका याद जाता आमी बाकीच्या भुरग्यांक बॉम्ब बीम लायनाका ना, आमचेर येतलें. सो अशे तरेन एखादो टिचर, म्हणजे ज्याचो स्वातीन उल्लेख केलो, सरान तूं केन्ना शिकयलो काय म्हणून. सरान तूं केन्ना शिकयलो म्हणून आमी क्लासीक खंय गेल्ले तर आमी भास्कर सरा बरोबर सगळ्यो राठावळी ज्यो केल्यात, स्टुडंट्स कावन्सील धरून, NSS कॅम्प धरून, दामोदर कॉलेजीचे कला अकादमीचे एकांकिका सर्ती धरून, गॅदरिंगां, पिकनिको, कितेंय आसत जर जायत जाल्यार भास्कर सर आसात, तिंबले सर आसात, मुळे सर आसात. हांकां जे कांय लोक लागताले तातूंत भितर प्रसाद लोलयेकर आसा, आयज IAS ऑफिसर जाला, हांव आसा, प्रमोद कुंकळकार आसा, अशे कांय लोक आसताले. आनी म्हणून एक बरो शिक्षक जर मेळ्ळो, एक बरी शिक्षणीक संस्था जर मेळ्ळी जाल्यार भुरग्याची वाट कशी, कारण तातूंतल्यान सामाजीक लागणूक म्हणटा ते शिकले, नेतृत्व गुण जे आसा ते फुडें येवपाक शकले. म्हणजे तिसरें जें हें आसा स्टेज म्हज्या लायफांतली ती SS आंगले हायर सेकंडरी टिचर म्हणून जावप. म्हाका आजूय याद जाता, हांव 1993 जेन्ना 1919 जेन्ना हांव M.Com करपाक गेलो गोंया युनिवर्सिटीन. B.Com जातकीर म्हाका दिसतालें शिक्षण आतां थांबोवचें म्हणून. म्हज्या आवयन सांगलें की आमकां शिकोवपाक परवडटा, तुका शिकपाक परवडटा, 2 वर्सां M.Com कर आनी मागीर पळोवया तुका जाय तें कर म्हणून. आनी एक दीस दामोदर कॉलेजींत गेल्लो आनी तेन्नाच भास्कर सराची नियुक्ती प्रिन्सिपल म्हणून जाल्ली सारस्वत कॉलेजींत म्हापशां. आनी एक दामोदर कॉलेजींत गेल्ले कडेन भास्कर सरान विचारलें की अरे अग्नी कितें टिचर जावपा खातीर M.Com करता. आनी हांवें सहज म्हणून म्हणलें हय सर म्हणून. तो पर्यंत केन्ना टिचर जावपाची चिंतले सुद्दां नाशिल्ले. आनी भास्कर सरान म्हणलें की आपूण बी तुका टिचर म्हणून घेतलो अशें जर तूं चिंतून जर M.Com करता आसत सिरियसली करा म्हणून. आनी त्या दिसाच्यान सर हांवें M.Com सिरियसली केलें. आनी मागीर म्हज्या बरे नशिबान म्हाका याद जाता 2 जून 1993 ह्या दिसाक हांव तुमकां मेळपाक गेल्लो. त्या दिसाक नाडकर्णी सर आयिल्ले, जे तुमच्या हायर सेकंडरी सेक्शनाचे प्रिन्सिपल आशिल्ले. आनी तुमी नाडकर्णी सरा कडेन म्हजी वळख करून दिल्ली, हागेले M.Com जाला, हो बरो टिचर जावपाक शकता, तुज्या हायर सेकंडरीक वेकन्सी आसल्यार अग्नीक पळया म्हणून. आनी सरान म्हाका सांगिल्लें की आतां वेकन्सी जावपाची आसा, तूं सद्याक येवपाक सुरवात कर, मागीर पळोवया म्हणून. हांव घरा आयलो आनी म्हाका रकाद आशिल्लो निराकार एज्युकेशन सोसायटींतल्यान तुका मेळपाक आपयलो म्हणून प्रशांत बाब भूषण, प्रसाद लोलयेकर आनी ताणें विचारलें म्हाका जॉइन जाता मरे म्हणून. दुसरे दिसाक गेलो भास्कर सराक मेळ्ळो. सर कितें करूं. सर म्हणपालो म्हापशें हो महासागर आनी माशें हें नवीनच तयार जावपी एक न्हंय, ह्या न्हंयक महासागर करपाचें काम तुज्या सारक्याचेर आसा. गांवांत कितें तरी केल्ल्याचें श्रय तुका मेळटलें आनी तूं माश्यां वच आनी कांयच विचार करनाका म्हणून. माश्यां जॉइन जालो. माशेंचो गांव एक सामाजीक लागणूक आशिल्लो गांव, निराकार शिक्षण संस्था आनी प्रशांत बाब आनी नारायण देसाय सराच्या फुडारपणान कितें जाय, हो त्रिवेणी संगम जर कोणाकय मेळ्ळो जाल्यार म्हजे सारक्या तळमळ आशिल्ल्या मनशाक, प्रामाणीकपण आशिल्ल्या मनशाक व्हड जावपा खातीर आनी कांयच नाका. आनी त्या वेळाचेर थंय विद्यार्थी मेळ्ळे. म्हजी पिराय आशिल्ली 23 वर्सां जॉइन जालें तेन्ना. आनी तुमी बिलीव करची ना, म्हज्या क्लासीनी 21-22 वर्सांचे भुरगे आशिल्ले, विद्यार्थी आशिल्ले. आनी हांव एका टुर्नामेंटाक आयिल्लो हांगाच ऑपोजीट बॅडमिंटन टुर्नामेंटाक भुरग्यांक घेवन. आनी म्हाका तांणी ऑर्गनायझरांनी टॉस करपाक आपयलो. म्हणटकीर हांवें म्हणलें हांव येना. कित्याक येना, तूं स्टुडंट मरे आनी खेळपी मरे, प्लेयर मरे, आनी मुखार येवपाक लागता. हांव म्हणलें मुखार येवपाक हांव लजना, पूण हांव टिचर, हांव विद्यार्थी न्ही. तशी एज आशिल्ली. NSS कॅम्पाक वताले आमी. आनी तुमी बिलीव करचे ना, विदावट अ लेडी टिचर पेरंट्स 23-24 वर्सांच्या म्हज्या वांगडा 23-24 वर्सांच्या आपल्या धुवांक 10-10 दीस रानांनी पातयताले. तो विश्वास आनीक तें आपलेपण, ती खात्री की बरोबर गेल्ले, अग्नी बरोबर गेल्लीं भुरग्यां सुवादीन ताजे सुवादीन आसात आनी ती बरे भशेन परत पावतली म्हणून. आनी चवथी म्हज्या लायफाची स्टेज जी आसा ती हांव SS आंगले आमच्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरांत आयले उपरांत. म्हाका पयर म्हज्या एका इश्टान प्रस्न विचारलो, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर काय SS आंगले हायर सेकंडरी काय म्हणून. पूण हांवें ताका सांगलें SS आंगले हायर सेकंडरी हो म्हजो आत्मो आनी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर हें म्हजें काळीज म्हणून. सो
रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचो उल्लेख जालो, सगळ्या उलोवप्यांनी केलो. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर हांगा वयर खुर्चेर बसून फक्त सगळें जें श्रेय आहा तें घेता, पूण खरें काम करतात ते म्हजे सगळे टीचर आनी म्हजे धडपडी सगळे नॉन टिचींग स्टाफ. आनी तांकां लागून हे सगळें जें आज रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचें जें सगळी धुरा आसा ती फुडें व्हरपाक हांव शकलां. हांव केन्नाय म्हज्या स्टुडंटांक सांगता उलयता आसतना किंवा म्हज्या घरच्यांक सांगता की संवसारांतलो सगळ्यांत रिचेस्ट जर हेडमास्टर किंवा टीचर जर कोण आसत जाल्यार तो अनंत अग्नी म्हणून. बाकीचे टीचर एखाद्या पयशांच्या राशींत लोळटा आसत, हांव भुरग्यांच्या वेंगात दिसभर आसता आनी भुरग्यांची वेंग जी म्हाका मेळटा, म्हाका याद जाता एक 2-3 वर्सांची भुरगीं सुद्दां नुस्त्याच्या मार्केटांत जर मेळ्ळीं तांकां सारकें उलोवपाक कळना, पूण अग्निशाल म्हणून जाप करतात तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार शिक्षक म्हणून किंवा जिवनाचें सार्थक जाल्ल्याचें समाधान मेळटा. म्हजे आदर्श शिक्षक हे म्हज्या शाळेंत केन्नाय म्हाका मेळना, तांच्या वर्गांत हांव केन्ना शिकलो ना आनी म्हाका जे आदर्श म्हणून मानतात खूब जाण ते म्हज्या वर्गांत केन्ना आयले ना. आमचे कडेन हांगा शलाका आसा, फाटल्यान आसता. शलाका म्हाका तें 12वेक आसतना एक फावट ताच्या आवयन वळख करून दिली. हांव तेन्ना ताका वळखय नाशिल्लो. सर म्हणपाक लागले तुजे फेवरेट, तुमी फेवरेट ताचे टीचर म्हणून. पूण हांवें म्हणलें ह्या भुरग्याक केन्ना आमच्या हायर सेकंडरीक पळयलें ना, हांवें तें शिकतंबाल गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी काणकोणा, पूण ताजो फेवरेट टीचर तूं. सो अशे तरेचे कितलेशेच भुरगे, कारण भुरगे हे भुरगे ते म्हज्या स्कुलांत शिकतात कितें, दुसऱ्या स्कुलांत शिकतात कितें. एक दीस मडगांवच्या एका स्कुलाच्या हेडमिस्ट्रेसीन म्हाका फोन केलो, सर तुमची भुरग्यां अमके अमके कॉम्पिटिशनाक वतलीं न्ही, तुमच्या बसीचेर आमच्या भुरग्यांक व्हरपाक मेळत. हांवें म्हणलें बरे भशेन, बसीन सीट रिकामी आसताले, व्हरपाक कितें आसा. आमी कॉम्पिटिशनाक गेलीं, आमच्या भुरग्यांक प्रायज मेळ्ळें. ती भुरग्यां बावडी येवन बसलीं, ना उमेद जाल्ली तांकां प्रायज मेळना म्हणून. हांवें ट्रॉफी काडली आनी त्या भुरग्यां कडेन दिली. हांवें म्हणलें आमी जिखल्यात सगळीं, आमी बरोबर आयिल्लीं, आनीक जरी आमी 2 वेगळे वेगळे परफॉर्मन्सीस केल्यात तरी आमी बरोबर आयिल्लीं, म्हणटकीर प्रायज बरोबर सगळ्यांची जालना. सो अशे तरेची वृत्ती म्हाका दिसता सगळ्या टिचरां मदीं आसपाक जाय. हांवें तितलेंच केलां, फक्त काळीज दवरून, हांव तकली दवरून केन्ना वावुरला अशें हांव मानचो ना. हांव फक्त काळीज बरोबर घेवन हांव सदां वावुरला टिचिंगा भितर, पर्टिक्युलरली भुरग्यां कडेन. आनीक तें करता आसतना म्हाका तुमचो सगळ्यांचो सांगात लाभला, ताचे खातीर म्हाका सगळ्यांचे विशींची कृतज्ञताय आसा ती व्यक्त करपाक जाय. म्हजें पुस्तक येवचें अशें म्हाका केन्नाच दिसलें ना, कारण हांव म्हज्या पुताक जेन्ना तो म्हाका जेन्ना सांगतालो की पुस्तक घेवपाक जाय, तेन्ना म्हाका याद जाता हांव जेन्ना पारजत बरोवपाक लागलो तेन्ना म्हाका सगळ्यांत पयलीं म्हाळशी सर हांगा आसात, म्हाळशी सराचें ओम श्री दत्त पद्मजा प्रकाशन आसा, ताणें म्हाका सगळ्यांत पयलीं जवळ 25 वर्सां पयलीं सांगिल्लें अनंत तुजें पुस्तक काडया. हांवें तेन्ना मनार घेतलें ना. मागीर दिनेश बाबांनी म्हाका सांगलें, तेन्ना ताची प्रकाशन संस्था नाशिल्ली, हांवें तेन्नाय मनार घेतलें ना. भिकूबाब आनीक कुमूद बाय आतांच भायर सरून गेले आनी ती मुजरत आयिल्ली आयच्या कार्यावळीक. तांणी म्हाका तर फाटीक लागिल्ली, ना पुस्तक काडपाक जाय म्हणल्यार काडया, फूल दिसाची प्रकाशन सुवाळो करया. पूण हांव केन्ना मनार घेतलें ना. अनीश जेन्ना सांगतालो तेन्ना हांव सांगतालो आनीक 6 म्हयन्यांनी पळया रे, आत्तां नाका. आनीक तेन्ना सांगतालो हांव ताका सांगतालो की ज्या ज्या क्षेत्रांनी हांव गेलां थंय म्हजे परीन हांवें प्रामाणीकपणान कितें काम करपाचो प्रयत्न केला. लोकांनी म्हाका प्रामाणीक म्हणून म्हणनाका, म्हाका कांय फरक पडना, कारण म्हजे खातीर हांव प्रामाणीक आसा म्हणून. आनी म्हजें पुस्तक जर आयलें जाल्यार तें तितलेंच बरें येवपाक जाय, ही म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा म्हणून. आज म्हजें पुस्तक आयलां, कितलें बरें आयलां म्हाका खबर ना, ताजें खूब गाजवाजो जाला, खूब एडवर्टायजमेंट जाला. पूण जशें नारायण देसाय सरान सांगलें की आपली प्रस्तावना वाचात म्हणून, आनी सर तुमची प्रस्तावना तर त्याच खातीर हांवें घेतल्या, कारण कोणें जर म्हणलें पुस्तक कितें बरयलं काय म्हणून जाल्यार प्रस्तावना तरी बरी आसली काय म्हणून विचारपाक म्हाका मेळचें म्हणून. सो भुरग्यां वांगडा जगता आसतना, भुरग्यां वांगडा वावुरता आसतना तांच्या बरोबरचो जावपाची म्हाका संद मेळ्ळी. आनी हांव सदां तांचे बरोबर. आनी जशें भास्कर सरान सांगलें की आपल्याले पोटांतले भुरगे मागीर सांगतात म्हणून तांचे बरोबर राविल्ले कडेन. हायर सेकंडरीची स्टेज म्हणटा ती भुरग्यांची सगळ्यांत डिफिकल्ट स्टेज सदांच, कारण ती तुमी तर फिजिकल चेंजीस जातात, मेंटल चेंजीस जातात, मानसीक बदल जातात. आनी अशा वेळाचेर भुरगे वेगळ्या मार्गान वचपाची शक्यता आसता, वायट मार्गान वचपाची शक्यता आसता. अशा वेळाचेर हांव आसा, कविंद्र आसा म्हजो फ्रेंड, आनी आमचे एस सांगले हायर सेकंडरीची सगळी टीम आमी अशे तरेन भुरग्यां कडेन डील करताले. भुरगे खऱ्यांनी सांगता आपल्या मोगाच्यो भानगडी सुद्दां म्हाका येवन सांगताले, सर अमके अमके चलये कडेन मातशें आपल्याक एक एट्रॅक्शन तयार जालां, आनीक अशे तरेची सुद्दां खबरी. म्हणजे तांकां तितलें लागींचें कशें दिसतालें त्या वेळाचेर, आनी ती गरज आसता, कारण त्या वेळाचेर भुरगे खंयच्यानय खंय पावपाची एक शक्यता आसता. आनी म्हणून हांव सदांच म्हणटा, हांव मानता, कविंद्र मानता म्हजो इश्ट हांगा आसा, की आमी भुरग्यांक घडयली ना, भुरग्यांनी आमकां घडयली म्हणून. कारण शिक्षक म्हणून आमकां जर त्या तरेचे भुरगे मेळनाशिल्ले. एस सांगलें हायर सेकंडरी स्कुलान 1993 जॉइन जाता कितें कितें केलें ना, कितें कितें केलें ना म्हणून ना. पयले 10 वर्सांक सगळे बरोबरचे हांगा मंगलदास आसा, हांगा ऋषिकेश आसा, कितलेशेच जाण आसतले म्हाका आत्तां, हांगा आमचे कमल आसा, कितलींशींच भुरग्यां म्हजे स्टुडंट्स आयज हांगा म्हाका आत्तां दिश्टी पडनात मुखार, पूण उल्लेख करना. कितें कितें केलें ना म्हणून ना. आनी हें करता आसतना निराकार शिक्षण संस्था आसात किंवा नारायण देसाय सर आसात, इतलें फ्रिडम मेळ्ळें.
की कितें विचारपाचें सर अमकेंच करूं काय म्हणून ना, तें कर म्हणून ऑलरेडी सरान सांगिल्लें आसतालें किंवा आमकां पयलींच ऑथॉरिटी मेळिल्ली आसताली ती आमकां खूब फायद्याक पडली. आयज शिक्षकाचें काम कितें आसा, शिक्षकाचें काम तूं कितलें शिकयता, भुरगे एकाडेमिकली शिकतले, आपसूक शिकतले, तांकां घे म्हणून सगळें ज्ञान ऑनलायन आनी बाकीचें सगळें आसा, भुरग्याक जाय तो सांगात. आणि पर्टिक्युलरली आयज पालकां कडच्यान तो जाय तसो मेळना एक फावटी, अशा वेळाचेर तो शिक्षका कडच्यान खूब अपेक्षा दवरून आसता. कुसुमाग्रजांची कविता आसा, एक भुरगो तागे गंगामाई म्हणजे गंगा नदी व्हांवर येता, सगळें व्हांवन वता ताच्या घरांतल्यान, आनी अशा वेळाचेर तो आपलें दुख्ख प्रगटावपाक आपल्या शिक्षका म्हऱ्या वता आनीक आपलें दुख्ख सांगता की गंगामाई आली, रुसली, सगळें होतं नव्हतं घेऊन गेली, आनीक सगळें रडगाणें गायता आसतना शिक्षकाक दिसता की हो आपल्या कडच्यान कितें तरी उठोवपाक आयलो म्हणून. ताजो हात बोल्सा कडेन वता आनी तेन्ना तो भुरगो ताका सांगता, पैसे नकोत सर, नुसता एकटेपणा वाटला. पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला, मोडून पडला संसार पण मोडला नाही कणा, मोडून पडला संसार पण मोडला नाही कणा, पाठीवर नुसते हात ठेवून लढ म्हणा. दुर्दैवान आज लढ म्हणपी शिक्षक कमी जाल्यात. हांवें आयुश्यांत तितलेंच केलां, कोणाक जर सांगलां लढ म्हणून तितलोच आदार दिला आनी फाटल्यान रावला लढ म्हणून हांव धांवलो ना फाटल्यान. म्हाका अभिमान आसा म्हणून हांव आतां सगळ्या पालकां मुखार आनी विद्यार्थ्यां मुखार सांगपाक शकता, कारण खूब जाण मेळटा आमकां तूं लढ रे, तूं चल रे मुखार म्हणून, आनी मागीर फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार ते नाचतात ते. आनी म्हणून आयज म्हजे सगळे फ्रेंड हांगा आसात, म्हजे शिक्षक हांगा आसात, म्हजे विद्यार्थी हांगा आसात, हे सगळे हांगा आसतना म्हाका तुमच्या मुखार म्हज्या मनांतल्यो भावना व्यक्त करपाक खूब बरें दिसता. आयज आमच्या म्हणजे म्हजी दोन जबाबदारी आशिल्ल्यो, एक मनांतल्यो भावना व्यक्त करपाच्यो आनी दुसरें उपकार मानपाचें. आयज माधव कामत सर आमच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून आयले. कामत सर हालीं सपासप खंयच्या कार्यावळींनी चडशे भायर सरनात, पूण जेन्ना हांवें पयले खेपेक तांकां उतर घालें तांणी सांगलें येस हांव येतलों, आनीक ते अभ्यासपूर्ण अशें उलयले. तांची कोंकणी पळयली तुमी, कसली एक एक उतरां. म्हणजे हांवें सराक म्हणलें सर उतरां आयकल्यात काय म्हणून. सर म्हणपाक तो शेट जातीन न्ही आं रागार दाखयना, म्हणजे जाती हें न्ही हें न्ही, शेट कितें करता इतले बारीक त्या हाका हें दिता, हय हय, सो ते मुदयेर थीक बसयता, सो तितलो सारको प्रत्येक एक 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 उतर एक 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 उतर कशें आशिल्लें सारकें. सो अणभवाचीं उतरां, कामाचीं उतरां सराच्या उलोवपांतल्यान आयली. सर तुमी कार्यावळीक मुजरत हाजीर रावले म्हणून तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. नारायण देसाय सर आनी भास्कर सर, नारायण देसाय सरान म्हाका विचारिल्लें की अरे हांव आनीक जाय, हांवें प्रस्तावान बरयलें. सर तुमी आनी ना जाल्यार म्हणलें म्हजी कार्यावळ सोंपतली कशी, कारण माचयेर कांय लोक जाय. खरें म्हणल्यार हें पुस्तक भुरग्यांचेर आसा आनी म्हाका ह्या कार्यावळीक सगळी जी आसा जबाबदारी ती भुरग्यांनी केल्ली जाय आशिल्ली. म्हणजे हांव चीफ गेस्ट म्हणून सुद्दां स्टुडंटांक हाडपाक सोदतालो, म्हज्या सेकंडरीच्या आनी प्रायमरीच्या. पण अनीश म्हणपाक लागलो पप्पा तुजें सेकंड पुस्तकाच्या वेळार तुका जाय ते प्रयोग कर, पण पयलें पुस्तक म्हणपाक लागलो तुगेलें ते लोकच जाय. आणि म्हणून तातूंतल्यान नारायण देसाय सर आनी भास्कर सर हांची बगर दुसरी आनीक नांवां येवंकच शकनाशिल्लीं. खूब जाण आसा आदरणीय व्यक्तिमत्वां, पण हीं दोन व्यक्तिमत्वां म्हज्या जिविता भितर अशीं आसात जांकां म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या पुराय परिवाराच्या जिवितांत खूब उपाट अशें म्हत्व आसा. सर तुमी आयले, हांव तुमच्या रिणांत ऑलरेडी आसा, सो तुमकां आनी देव बरें करूं म्हणना, कारण तुमच्या रिणांत रावप हाजे परस आनी व्हडलें भाग्य ना. संजना पब्लिकेशन ज्यांनी म्हजें पुस्तक छापलें तांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. पुस्तक छापप हो हालीं आमच्या दिनेश बाब मणेरकारांचो धर्म जाला. दिनेश बाबाक देव बरें करूं इतलेच खातीर म्हणटा की तुमी म्हज्या पुस्तकाचो रेट, जांकां पुस्तकाची छापणावळ बी सगळें खबर आसा, तांकां कळटलें की पुस्तक छापप म्हणल्यार कितलें अर्थीक हें आसता, तजवीज करची पडटा. पूण पुस्तकाची रेट तुमी इतली कमी दवरल्या की तुमचो उद्देश आसा चडांत चड लोकां मेरेन हें पुस्तक पावचें म्हणून. त्या खातीर तुमकां आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. पुस्तक जेन्ना छापत जालें तेन्ना म्हजे मुखार मुखचित्र काडपा खातीर खूब नांवां आशिल्लीं, पूण एकच नांव प्रायोरिटीचेर आशिल्लें जंय म्हजें आनी अनिशाची हें आशिल्लें, सहमत आशिल्लें, तो म्हणल्यार संकेत बाब लवंदे आमचे मदीं आसा. ताणें जें चित्र काडलें तें हांवें सराक धाडलें पयलीं, नारायण देसाय सराक, दिनेश बाबाक धाडलें. दोगांयची सामकी यस द परफेक्ट वन म्हणून. तातूंतल्यान सगळें संकल्पना ताजी, चित्र ताजें, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुस्तका खातीर ब्लब बरोवपी प्रशांत बाब नायक, तो ताणेंच बरोवपाक जाय आशिल्लो म्हाका, इतल्याच खातीर की म्हज्या 30 वर्सांच्या टिचींग काळा भितर एखादी एक 2-3 वर्सांचो जर फरक हें सोडलो जर जायत, आडवाद सोडलो जर जायत जाल्यार तांणीच म्हज्या शाळेचें थंय बी आनी हांगाय बी फुडारपण केलां. आनी म्हणून तांकां खबर आसा अनंत अग्नी म्हळ्यार कितें तो, आनी म्हणून तांणी हो ब्लब बरयलो, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या पुस्तकांत इल्ल्योय चुको उरच्यो न्ही म्हणून यत्न करपी म्हजो इश्ट चेतन बाब आचार्य आयज भोपाळ एका वर्कशॉपाक आसा म्हणून तो हांगा पावलो ना, ताका देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी घरचीं सदांच म्हजे बरोबर रावतात, म्हज्या फाटल्यान रावतात, आनी जेन्ना जेन्ना हांव अडचणीत सांपडटा तेन्ना बरोबर रावन धीर दितात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पलाश अग्नी स्टुडियोज जाणें ह्या पुराय कार्यावळीचें चित्रफीत हें केलां. ऋषिकेश बाब आठवले, सुखदेश बाब कोसंबे फोटोग्राफी खातीर. म्हज्या ह्या आखावऱ्यांतली बरी मेमेंटोज मेळचो म्हणून धडपडपी म्हजो इश्ट विराज बाब देसाय.
तशेंच रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर हो म्हजो दुसरो परिवार. हांव दुसरो इतल्याच खातीर म्हणटा की पयलो घर आनी दुसरो रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर सगळीं म्हजी म्हणजे उतर केन्नाच सकयल पडपाक दिना. ऑफकोर्स हांवूय तांचे उतर केन्ना सकयल पडपाक दिना. इतले आमचे मदली इश्टागत तांकां हांव सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा. अभिनव क्रिएशन्स आणि जी तकालस घेतली ह्या पुस्तकाची आणि ह्या कार्यावळीची ॲडव्हर्टायजमेंट करपाची, ते सगळे व्हिडिओ करपी नारायण देसाई सर, पंकज नमशेकर बाब, स्वातीबाई, वीणाबाई, खुशी, उर्वी, सिया, विराज, संध्या, अविनाश बाब, वैदेही, सुभाष साण, सुचिता नार्वेकर, राजदीप बाप नाईक, पांडुरंग सर नाडकर्णी, बीनाबाई नाईक, गोविंद मोपकार, कपिल सरदेसाई, वेदिका, माया गांवकर, अदिती फळदेसाई, पूर्णानंद च्यारी, दीपा नाईक, प्रशांतीबाई तळपणकार, संदेश प्रभुदेसाई, उशांक परब, सुजल लोलयेकर, जगदीश प्रभू पावसकर, प्रशांत नाईक, स्मिता येदे आणि कितली नांवां, कविंद्र फळदेसाई. आज दनपारा सुद्दां गोपीनाथ सरांना व्हिडिओ तयार केलो आणि 70च्या कितलेशाच लोकांचो तो स्टेटस हाजेर. सो मोग 70 पेडणे, काणकोण वेगळे वेगळे वाठारांतल्या लोकांनी म्हजेर केला. म्हाका फक्त एक प्रस्न आसा, इतले दीस सांजे 5-6 जाली म्हणटा आज कोणाचो व्हिडिओ येतलो काय म्हणून महाराष्ट्रांत एका तेंपार गाजिल्ले लावा रे तो व्हिडिओ म्हणून. सो आज कुठला रे व्हिडिओ म्हणून हांव अनिशाक विचारतालो. फाल्यां सांजेक व्हिडिओ बी काय ना. चर्चेंत आशिल्लो येदो व्हडलो काणकोणाक एक व्हडलो लोकोत्सव जालो, तो चर्चेंत नाशिल्लो. मोपा एअरपोर्टाचो हे चर्चेंत नाशिल्लो, पण अनंत अग्नीचें पुस्तक जे फाटले 8-10 दीस चर्चेंत आशिल्ले ताचो इतलो गजबजाट सारको आणि इतले हे ताजी सारकी पब्लिसिटी. अभिनव क्रिएशन्स आणि ताचे सगळे सहकारी तांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. पुस्तक छापून येतकीर खूब जाणांचेर लेख येतात, पण पुस्तक छापून जावचे पयलीं म्हणजे प्रकाशन जावचे पयलीं म्हज्या पुस्तकाचेर बरोवपी ज्ञानेश बाब मोगे, गोमंतकांतल्यान एच मनोज आमचे मदीं आसात, मनोज सर, भांगरभूंयचेर बरोवपी. त्याच प्रमाणे डायना ज्यांनी नवीन टायम्साचेर आज बरयलां, म्हजो इश्ट आनी विद्यार्थी सारंगबाब बग्रासेनी ज्यांनी लोकमताचेर बरयलां, तांकां सगळ्यांक हांव चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. रवींद्र भवन मडगांव हें म्हजें सदांच तिसरें घर अशें अनीश म्हणटा, कारण हांगा जो म्हाका मान सन्मान मेळटा तो म्हज्या स्कुला इतलोच आसता. जेन्ना हांव पयले खेपेक MS आसा तांकां मेंबर सेक्रेटरी अग्नेलो बाब, तांकां सांगलें की म्हजें पुस्तकाचें प्रकाशन हांगा जातलें म्हणून. कितें गरज लागता ती मोबायल सांग, आमच्या कडच्यान तुमकां मेळटलें. सगळ्या स्टाफा कडच्यान म्हाका तो सपोर्ट मेळत आसा आज पर्यंत. देव बरें करूं म्हणटा. सगळे पत्रकार रेग्युलर एका पेपराचेर म्हजी 3-3, 4-4 फावटी बातमी आयल्या आयच्या कार्यक्रमाची. तुमकां सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. आज प्रुडंटान खासा हांवें सांगनासतना आपूण जावन इनिशिएटीव घेवन आमचो प्रोग्राम आसा तो लायव्ह केला, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अन्वेषाबाई सिंगबाळ तांणी पुराय कार्यावळीत म्हाका सदांच सपोर्ट केला ह्या कार्यावळीच्या आयोजनाक, देव बरें करूं म्हणटा. आनीक स्वातीबाई नाईक ताणें सुत्रसंचालन केलें, ताणेंच तें करपाचें, कारण ताणें सांगलें 25 वर्सां पयलीं आमी आरंभ केल्लो दोगांयनी बरोबर सुत्रसंचालन करपाचो, आनीक ताणेंच तें करपाक जाय आशिल्लें. ताचे घरा कडेन तुमी केन्ना पावले आसत जर जायत जाल्यार 2 स्पेशलिटी सांगता. तुमी हॉलांत तुमकां स्मिताची सगळीं वाद्यां आणि बसपाक सुद्दां आनी पांय दवरपाक जागो मेळचो ना, पण मुद्दाम वचून पळयात तो वाजयत तें पळयात. आनी ताचे गॅलरींत फुलांची झाडां वेगळे वेगळे तरांची. स्वातीबाई तुज्या हातूंत गॅलरी भितर जे आबोल्याचें झाड आसतलें, पण तातूंत भितर आनीक आसचें अशें आमकां दिसता. हांव म्हजी घरकान्न बाय रुपा हाचे कडेन मागता, ताणें स्वातीबाईक आयच्या कार्यावळीची याद म्हणून ह्या आबोल्यांची कुंडी भेटोवची आनी त्याच प्रमाणे एक ल्हानशी याद. हांगा म्हज्या मुखार आशिल्ल्या मदीं खूब जाण अशे सिनियर आसात ज्यांची म्हाका नांवां घेवपाचो मोह जाता, पूण हांव टाळटां इतल्याच खातीर की कोणीय उरले कोण हें जावचें अशें. पण प्रातिनिधीक स्वरुपांत थोडी नांव घेता, कोणी चुकले जाल्यार तुमी रागार जावचें न्ही. आमचे मदीं शिक्षण क्षेत्रांतले मनोज सर आसात, कदम सर आसात, ज्यांचो उल्लेख अनिशान केल्लो. तांकां कालच गोंय राज्य सरकाराचो सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जाला, तांकां हांव परबी भेटयता परतून एक फावटी. भाईन सांगिल्लें एक्चुअली आज पावचना म्हणून, म्हाका कार्यावळ सुरू जावपाक एक 5 मिनटां आसतना, पण भाई केन्नाय जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना भाईचें पयलें वाक्य आसता भाई आनी भाई म्हणून. सो एका भाईचो कार्यावळ हांगा चलता आसतना दुसरो भाई पयस रावपाकूच शकनाशिल्लो. भाईक हांव खात्रीन सांगता अस्वस्थ फील जाल्लें आसतालें घरा कडेन, आनी भाईक ती अस्वस्थताय हांगा घेवन आयल्या. ही कोंकणी मुवमेंटाची गिरेस्तकाय, हें जैत आमचें. कारण भाई सारक्या मनशान, ज्ञानपिठाच्या मनशान, इतल्या पिरायेच्या मनशान एका सामान्य मनशाच्या प्रोग्रामाक उपस्थिती लावप. कारण हांव जाणा भाई आपल्या ट्रान्सलेशनाच्या बुकाच्या हातूंत व्यस्त आसा, तरी आसतना भाई तुमी आयले, तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर उदय गांवकर, डेप्युटी डायरेक्टर एज्युकेशन, गोंय शालांत मंडळाचे आदले अध्यक्ष, आनी जाणी म्हाका सदांच सपोर्ट केला गोवा बोर्डाच्या BOSाचेर आसतना आसात, एकाडेमीक कावन्सिलाचेर, ते रिबेलो सर. तुमचे मदीं वेगळे वेगळे हातूंतले फिल्डांतले लोक आसात. म्हजे खातीर मुद्दाम आयिल्ले म्हज्या गांवचे डेप्युटी सरपंच आनी म्हज्या पैंगीण अर्बनाचे डेप्युटी सेक्रेटरी सुनील बाब पैंगीणकार, म्हजो पंच जो सदांच लोकां खातीर घोळपी तो नाना, सर्वानंद बाब आसा हांगा, जना,
पॉवरफुल मनीस जना आसा हे सगळे वेळ काडून आयल्यात म्हजे खातीर, टायम काडून आयले, आनी तुमी सगळे कोणाची म्हण नांव घेवं, टायम म्हजे कडेन ना. माळशी सर आसा, भट सर आसा, मोनी सर आसा, हे सगळ्यांच्या हांव उपकारांत रावपाक म्हाका आवडटलें. तुमी सगळीं ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक हजर रावलीं म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका 14 तारखेक प्रोग्राम ठरयतकीर चेतन आचार्यान विचारिल्लें मदल्या दिसाक ठरयला. हांवें म्हणलें शेनवारांनी आयतार जर करतलो जाल्यार म्हाका मेन हॉल बूक करचो पडटलो, जो म्हाका परवडना. म्हाका परवडटा तो होच सभाघर, आनी म्हणून बुधवाराक प्रोग्राम. तुमी उपाट उपस्थिती हांगा लायली. निमाणे कडेन एकच सांगता, जेन्ना व्हिडिओ येवपाक लागले म्हज्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याचे, तेन्ना म्हाकाच तें अशें इरिटेटींग शें दिसलें. हांव खूब उलयलां, म्हाका खबर आसा, इरिटेटींग शें दिसलें. आनी हांवें सांगलें अनिशा बाय चडशें दिसना काय म्हणून. अनिशान म्हाका सांगलें, पप्पा म्हणपालो, तूं खूब मॅच्युअर्ड हें दिता म्हाका एक फावट सजेशन्स. पप्पा म्हणपालो की तुज्या प्रोग्रामाचे व्हिडिओ केल्ले कडेन लोकांक जर आनंद मेळटा, समाधान मेळटा, जाल्यार तुका कितें प्रॉब्लेम आसा? कोण कितें म्हणटा तें म्हणून दी, तुका जे वळखतात ते कांय म्हणचे नात, सो कांय हरकत ना, आसूं दी. सो व्हिडिओ येत रावले, ते अपलोड जायत रावले सोशल मिडियाचेर. आनी खूब जाणांक दिसलें की अनंत अग्नीन एकल्यानूच पुस्तक छापलां, कितलो कित्याक हें करपाक जाय, कितें व्हडले दिवे लायल्यात अनंत अग्नीन? कांय ना. हो कोणाक जर दिसता आसत की हो पुस्तक लोकार्पण सुवाळो म्हणून, हांव म्हणटा हो पुस्तक लोकार्पण सुवाळो न्ही, हो मोग उक्तावण सुवाळो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.